पार्टीचे अफेअर्स आणि काल आम्ही पहिले की एक प्रेस कॉन्फरन्सही झाली. मग आम्ही आमची कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी एक वीक पहिली शेड्यूल केल्ले आणि एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जावन आम्ही डिसायड केल्ले की प्रेसाक एड्रेस करपाचे. सो सगळे जे मुद्दे आसा ते आम्ही आयज ऑफिशियली तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्साक सांगतले. एक जो नॅरेटिव्ह चल्ला आणि कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आणि आयच्या पेपरांनी आणि सगळे मिडियांनी तो कवर केला तो म्हटल्यार की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही डिसॉल्व जाता. सो आम्ही ऑफिस बेरर्स आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वो फेक नॅरेटिव्ह आसा, वो रॉंग नॅरेटिव्ह आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व जायना आणि तशें काय सीईसीन आपले प्रिवियस मिटिंगेन डिसिजन्स घेवंक ना. थोडे एलिमेंट्स आसा वो जो नॅरेटिव्ह आसा तो पार्टीच्या अगेन्स्ट यूज करता आणि मिटिंग्स घेवन हे सगळे डिस्कस करता. की काल एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. सीईसीन हेच्या पयलीं 2 मिटिंग्स जाल्ल्यो. 1 एप्रील आणि मागीर 10 एप्रील ह्या दोनूय सीईसी मिटिंगेक आमी आमचे जे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स आसा तांकां सांगलेले की जे येता ते इलेक्शन्स येता ते होल हार्टेडली म्हणजे 100% दिवन जशा भुरग्यांनी 2022 आपलो सॅक्रिफायस, आपलो टायम, आपले पयशे आणि आपलो सगळो अवेलेबिलिटी दिल्ले आणि सक्सेसफुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले तशेंच हे फुडले इलेक्शन्स जे येता ती कॉन्टेस्ट करपाक तुमचो टायम जाय, तुमचे डेडिकेशन जाय, तुमचे एफर्ट्स जाय आणि पार्टीचे एक्टिविटीज फुडें व्हरपाक डिस्कशन करपाक जाय. कित्याक 2022 इलेक्शन जावन खुबशे भुरगे आपले कामाक लागले, आपले बिझनेसाक लागले आणि जे काल कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेंच्यांनी ते मानून घेतला की 3-4 वर्सां ते इलेक्शन जावन आपले बिझनेसाक आसले, आपले कामाक आसले, पार्टीक फूल टायम दिवपाक पावंक ना म्हणून. सो अशें तेच न्हू, अशें खूब जाण भुरगे आसले म्हणून आमी सीईसीन डिसिजन घेतलेले की सगळे जे आमचे ब्लॉक कमिटी आसा त्या ब्लॉकां कडेन डिस्कशन करपाचें. कितें डिस्कशन करपाचें की जे पार्टीचे एक्टिविटीज आसा आनी पार्टीचे फुडले इलेक्शन आसा ते कशे एग्रेसिवली कॉन्टेस्ट करपाचे, तितून कसो टायम दिवपाचो, फंडींग अरेंजमेंट कशें दिवपाचे आनी जशें 2022 इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट केल्ले ते कॉन्टेस्ट करून पार्टीचे जे अफेअर्स आसा, पार्टीचे जे काम आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. थोडे सीईसी मेंबर्सांनी आपले पर्सनल सांगलेले की ते जशें 2022 टायम दिल्लो तशें ते ह्या फावटी दिवपाक शकना. कित्याक ते आतां तेंचो बिझनेसान फूल टायम दिता, आपले जॉबान फूल टायम दिता. सो ते आमी तेंचे मानून घेतलेले. अशें डिसिजन केन्नाच जावं नासलें की पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आनी गोंयची 3rd लार्जस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही डिसॉल्व करता म्हणून. सो हो एक फेक नॅरेटिव्ह आनी हो एक रॉंग न्यूज जे थोडे एलिमेंट्स आसा तेंच्यांनी स्प्रेड केला आनी तशें ते आमच्या भुरग्यांकूय सांगला. तर सगळे गोंयच्या लोकांक आनी आमचे रेव्होल्युशनीज आहा, आमचे सपोर्टर्स आहा तांकां आमी सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व आमी करिना आनी ते आयजूय आमी तेजेर डिसायड करून ते सांगलेले आसा की जे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा आमच्यो ब्लॉक्स आसा तेंचे कडेन आमी मिटींग घेतल्यो. फॉर एग्जाम्पल सांताक्रूज आमी मिटींग घेतल्यो,
शिवोली मिटींग घेतले, थिवीम मिटींग घेतली, मागीर आमी सालिगांव मिटींग घेतली, कलांगूट मिटींग घेतली. अश्यो मिटींग्स आमच्यो चालूच आसल्यो, जे की आमी 10 एप्रिलाक डिसायड केले की ब्लॉकाक इन्फॉर्म करतले आनी सांगतले म्हणून. त्याच्याच मदीं हो नॅरेटिव्ह स्प्रेड जालो म्हणून आयज आमी मिटींग घेवन हे डिसिजन तुमच्या मुखार आउट केल्ल्या. सांगपाचें म्हटल्यार हांसपाची गजाल दिसली काल ती प्रेस कॉन्फरन्स पळोवन. कित्याक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट सेक्शन 29A आहा, सेक्शन 29C आसा. पार्टी रजिस्टर कशी करप, पार्टी कशी चलप, पार्टीचे अकाउंट्स कशे फायल करप, पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट कशे फायल करप, पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कशे फायल करप, हे सगळे थंयसर बरयल्लें आसा. थंयसर एकूय प्रोविजन ना की पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी डिजॉल्व करूंक मेळटा म्हणून. सो जेन्ना कायदोच तुका प्रोविजन धरिना जाल्यार आमी CC मेंबर्स नाल्यार पॉलिटिक पार्टी कशी डिजॉल्व करूंक शकता. अशें सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिजॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना तेजें रिकॉग्निशन आहा तें डिरजिस्टर्ड जाता. जशें की तुमी पळयलां की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर्ड जाल्ले आहा. आतां जर आमी जर सारकें आपलें काम करूंक नासले, आमी जर बंद करूंक सोदताले, आमी जर कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्नाच डिरजिस्टर जातले आसले. वयल्यान आमकां 2024 रिकॉग्निशन मेळ्ळा. आमचे फुटबॉल सिंबल आहा ते रिजर्व जाल्ले आसा. खंयचेच गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक फुटबॉल सिंबल मेळपाक शकना. सो ही पार्टी बंद जावपाक पॉसिबल ना आनी ती जावची ना हें आमी ठामपणे आयज सांगता. दुसरो मुद्दो आमी क्लॅरिफाय करूंक सोदता. हेज्या पयलीं आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें, मात आयज मुद्दम दिता. जो जुलियस आल्मेदा आसा तो केन्नाच पार्टीचो मेंबर नासलो. परत एकदां सांगता, रजिस्टर्ड मेंबर तो केन्नाच नासलो. तो फक्त आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो, आमदाराच्या वांगडा मिटींग्स अटेंड करतालो. म्हणून आमी एक क्लॅरिफिकेशन दिलें की जसो एक मेंबर आसता तेन्ना तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता, पार्टीक डिफेम करता, पार्टीचो डिसिप्लीन आयकना, तेन्ना पार्टीक फूल रायट आसता ताका काडपाक. सो तशे गजाली तो जुलियस आल्मेदा करतालो, मात तो मेंबर नासलो. मात बिकॉज MLAच्या वांगडा तो असोसिएट आसलो म्हणून आमकां पार्टीचे नांव यूज जाताले, पार्टीचे नांव डिफेम जाताले म्हणून ताका आमी क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिला. खंयसर ते पब्लीक नोटिसीन आमी ताका रिमूव केला, ताका टर्मिनेट केला म्हणून सांगूंक ना. आमी सांगला तो तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो जे एक्टिविटीज करता तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो कितें करतालो आमदाराच्या वांगडा रावन प्रेसिडेंटाक, पार्टीची CC, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स तांकां डिफेम करतालो, कॉम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करपाक पोस्ट घालतालो. मागीर जे डायरेक्टिव्स आहा, MLAचे डायरेक्टिव्स आसा, मात तेंचे ब्लॉकाचे डायरेक्टिव्स आहा ते फॉलो करनासलो. मागीर डेरोगेटरी, डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करतालो. ते सगळे लोक आमकां विचारताले की कसो पब्लीक डोमेनान तुमचो रेव्होल्युशनरी गोन्स मेंबर जो आमदाराच्या वांगडा आसा तो घालतालो. अशें पार्टीक डॅमेज जाताली. म्हणून आमी ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस केला की तो आमचो मेंबर ना आनी तो जे एक्टिविटीज करता तितून पार्टीचो कांय संबंध ना. आतां हे करता आसतना हे चालू आसले 2023च्यान. 2023च्यान तो सगळ्यांक सांगतालो की मनोज परब जो प्रेसिडेंट आहा ताका देंवोवपाक जाय, ताका काडपाक जाय, ताका खूब इगो आसा, ताका खूब एटिट्यूड आसा. असली तेणी म्हाका, हांव पार्टीचो ट्रेजरर आहा, म्हाका तेणी मॅसेज धाडलेली आसा. आनी तेन्ना आमी आमदाराक सांगलें की असो तुजो एक मेंबर तुज्या वांगडा जो भोंवता, तुजो वोटर सपोर्टर तो पार्टीच्या अगेन्स्ट घालता, सो ताका तूं तुज्या वांगडा धरी नाका. ते जातकीर तेणी ऑफिशियल तो MLAचो स्टाफ म्हणून आसलो, तो स्कीम कोऑर्डिनेटर म्हणून आसलो.
सो ताका लागून आमकां क्वेश्चन्स येताले तो कितें काम करता काय म्हणून त्यांनी MLA ग्रुपार म्हाका आनी आमच्या प्रेसिडेंटाक बायजण म्हणून म्हटलेले. ते म्हणून सोडून विरेश आमी सांगले विरेशाक बाबा हो कितें करता असो परत परत हो डिफेमेटरी पोस्ट कितें घालता. मागीर ते जातकीर ताका तांच्या टिमीन आनी विरेशान स्कीम कोऑर्डिनेटर स्टाफ म्हणून टर्मिनेट केलो. मागीर त्याच्या नंतर काळांतरान ताका तेंच्यांनी परत घेतलो आनी कितलेशे तेजे पोस्ट आसा. जय श्रीरामाच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, शिवाजीच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, आमचो जे गौ माता आहा तेच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता आनी असो डिफेमेटरी पोस्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट तो घालता. म्हणून आमी डिसायड केलें की ताका क्लॅरिफिकेशन नोटीस काडची, पब्लीक नोटीस काडची की तो तेजो आनी आमचो काय संबंध ना. पण फाल्यां तेणी वायट कितें केलें जशें की पळयता तुमी खुर्चोर एक स्कॅन्डल जाल्लें, ते BJPचेच कोण तरी ऑफिस बेरर आसलो. मागीर ते म्हणपाक लागले की ना तो BJPचो मेंबरूच ना म्हणून. तर तसली पाळी आमी येवपाकूच दिना, आमी पयलींच सेफ रावता आनी क्लॅरिफिकेशन नोटीस आउट करता. इतले सगळे आसतना सुद्दां आमी लोक म्हणटा तुमी तेका अचानक कसो काडलो, स्पेशली सांतांद्रेचो ब्लॉक म्हणटा तुमी अचानक कसो काडलो. अचानक काडूंक ना. 2025 आमी 2 CEC मिटींग घेतल्यो आनी एक 24 मिटींग घेतली. 15 एप्रिल 2025 आनी 25/11/2025 ह्या CEC मिटींगेन विरेशूय प्रेजेंट आसलो. विरेशाक सगळे सांगलेले तूं जेच्या वांगडा भोंवता तो आमकां पार्टी डॅमेज करता, विरेशाक डॅमेज करता, तुका डॅमेज करता आनी बाकी सगळे जे तुमचे सांतांद्रेचे आहा ताका डॅमेज करता. सो ताका लागून ताका तेगेर डिस्कशन जावपाक जाय, तेगेर एक्शन जावपाक जाय. मात ते काळांतरान जालेलें ना. ताकाच लागून आमी हांगसर सांतांद्रे ब्लॉकाची मिटींग आपयली ऑफिसान मिटींग आपयली. आमची 5 मेंबर्स CEC कमिटी तांकां मेळ्ळे आनी ते कमिटीकूय तेजो जो बिहेवियर आसलो तो खूब एग्रेसीव आसलो. म्हणजे ते सगळे म्हणपाक लागले की सांतांद्रे आसा म्हणून RGP आसा. RGP पार्टीच्या ताका लागून आमदार जिखून येवंक ना, तुमचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना, सगळें आमी निवडून हाडला आनी तुमी कितें कोणाक काडपाचें तें काडा, कितें प्रूफ करपाक तें करा. अशें एक तेंच्यांनी इन्सल्टींग एग्रेसीव जावन हांगसर ऑफिसान आमच्या मिटींग जावन अशी तेंची जो कंडक्ट आसलो तो पार्टीच्या अगेन्स्ट आसलो. म्हणून आमी इतले ताका संदी दिवन आमी विरेशाक खबर आसतालें, विरेशाक सांगून सगळें हें केलां आनी एक पब्लीक नोटीस काडलेली आसा. आनी हे एलिमेंट्स तुमी पळयता आतां मडगांव मिटींग घेता, पार्टीच्या अगेन्स्ट मडगांव मिटींग घेता आनी असलेच जे जुलियस सारके लोक आहा ते हेका फुडें व्हरता आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट मिटींग घेवन पार्टी कशी स्प्लीट करपाची, पार्टीचे जे पार्टीक कशें कोर्टान व्हरपाचें, पार्टीची CEC बॉडींग, पार्टीचे प्रेसिडेंट चेंज करपाचे डिसिजन्स ते मिटींगेक जाता. म्हणून पार्टी वॉज रायट जी क्लॅरिफिकेशन नोटीस पार्टीन इश्यू केला तितून पार्टी करेक्ट आसली. मागीर ते जातकीर ते क्लॅरिफिकेशन नोटीसीन आमी बरयल्लें की कोणूय आसूं MLA ZP ना खंयचोय मेंबर तेज्या वांगडा जर दिसता तर तेगेर एंटी पार्टी एक्टिविटीज जातले म्हणून. आनी तेच न्हू बाकीचे खुबशे इश्यूज आसले. म्हणून काल एक न्यूज तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स मार्फत कळ्ळें की आमदाराक पार्टीन शो कॉज नोटीस काडला म्हणून. आमी ते ऑफिशियली सांगता विरेश बोरकर जो आमचो सांतांद्रेचो आमदार आसा ताका पार्टीन शो कॉज नोटीस काडलेली आसा. शो कॉज नोटीस एज पर पार्टी प्रोसिजर काडलेली आसा. पार्टीचो MLA जावच्या पयलीं विरेश बोरकर पार्टीचो मेंबर, पार्टीचो ऑर्गनायझेशन, पार्टीचे डिसिप्लीन कमिटीज, पार्टीचे डिसिप्लीन, पार्टीचे सगळे व्हॅल्यूज हे खंयच्याय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्याकून व्हडले आसा. मेंबर ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो, पार्टी ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो. सो म्हणून तेजो कंडक्ट, तेजो बिहेवियर CECन नोट डावन केलो आनी ताका शोकोज नोटीस काडला. शोकोज नोटीस काडपाचे रिजन्स कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगूंक ना, बट आमी तुमकां सांगता कित्याक काडल्यात. फर्स्ट म्हटल्यार जुलियस आल्मेदाची नोटीस, तो अजून असोसिएट आहा, ताका सगळ्याक तो वांगडा भोंवता आनी पार्टीची जी नोटीस आहा तिका तो वायलेट करता आनी डिसिप्लिनरी एक्शन्स तेगेर जे आमी कितें आहा ते डिसिप्लिनरी एक्शन्स तितून तो बसना.
म्हणजे जो जुलियस अल्मेदान ते पार्टीचे डिफेम केला आणि त्याच मनशाक घेऊन तू भोवता म्हणून ते एक कंडिशन आसा ताका आमी चौकस नोटीस काडला. मागीर जे झेडपी आहा तृप्ती बकाल त्यांनी एक पोस्ट घातलो की मनोज इनाफ इज इनाफ जेन्ना आमी जुलियसाक काडले म्हणून तर तेजें क्लॅरिफिकेशन आमी शोकोत नोटिसीन सुरेशा कडेन मागला. मागीर तेजो जो स्टाफ आसा ते सगळे स्टाफ तेजे जुलियसा वांगडा दिसता ताका सपोर्ट करता आनी पार्टीचे डायरेक्टिव्स आहा ते वायलेट करता. सो वन ऑफ द रिजन्स हे आसा. पण आमदाराची इंडिव्हिज्युअल सोशल मिडिया आसा जी त्यांनी केल्ली तितून पार्टीचे काय लोगो दिसना, पार्टीचे काय फ्लॅग दिसना, पार्टीचे सिंबल दिसना, पार्टीचे नाव दिसना. सो तेजेरूय आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. पण फाटले 2 CC मिटिंग्स म्हटल्यार 1 एप्रील आणि 10 एप्रील आमदार ॲबसेंट रावलो आणि आयची CC मिटींग आहा एक्झिक्युटिव्ह मिटींग तेकाय आमदार ॲबसेंट रावलो. आणि जेन्ना आमी CC मिटींग घेता आमी स्पेसिफीक आमदारा कडेन विचारता तुजो टायम कितें आहा, बाकीचे मेंबराक तुजो टायम तूं केन्ना अवेलेबल आसतलो तेन्ना आमी मिटींग घेवया. आमदार आमकां केन्नाच आमचो टायम सांगना, तो आमकां रिप्लाय करिना म्हणून ताका आमी मेल करता. मेलीर आयचे मिटींग तो आयज येयना म्हणून 10 मिटिंगाक तिणी 9:30 मेल केला. 10 तारखेक मिटींग आनी CC तेन्नाय तेणी म्हाका दिसता आदल्या दिसा मेल केला. सकाळी 10 तेणी मेल केला. 10 तारीख सांजची मिटींग आसली, सकाळी तो मेल करता सांगता आपूण येयना म्हणून. 3 एक्झिक्युटिव्ह मिटींग म्हणजे CC इज एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, सुप्रीम बॉडी. एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन्स हे पार्टीन जाता, ह्या मिटिंगेन जाता, ते आमदार येयना आनी कित्याक येयना ते आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. मागीर आमदार दुसरे कॉन्स्टिट्युशनी भोंवता तेन्ना आमचे ते एक स्ट्रक्चर आहा, ब्लॉक स्ट्रक्चर आहा, त्या ब्लॉकान इन्फॉर्म करिना आनी ते मागीर मेंबर्सांक क्वेश्चन्स येता, विलेजर्स विचारता तेंकां, बाकीचे मेंबर्स विचारता अरे आमदार येयला तूं कित्याक दिसलो ना तेच्या वांगडा. सो तो आमचो एक प्रोटोकॉल आसा, तो प्रोटोकॉल तो वायलेट करता. मागीर जे प्रेसकॉन प्रोजेक्टाक मोर दॅन 70 ऑक्युपन्सीज दिल्ल्यो, म्हाका दिसता 91 ताका लागून आमदाराक विचारनासतना ते सरपंचान दिल्ले. आमी ते पंचायतीचो सपोर्ट काडलेलो, पण तरी पूण आमदार तेज्या वांगडा दिसता, ताका इनॉग्रेशनाक आपयता, तेज्या वांगडा रील्स घालता, तेज्या वांगडा फोटोज घालता. सो हे आमी तेजे कडेन विचारला. आतां शोकोज नोटीस 16 एप्रिलाक आमी धाडलेली, कित्याक तो मिटिंगेक येयना आसलो म्हणून शोकोज नोटीस धाडली आमी मेलाचेर. 21 एप्रिलाक फर्स्ट रिमायंडर धाडलो. हे आयका व्हेरी इम्पॉर्टंट. 16 एप्रिलाक आमी शोकोज नोटीस धाडली. 21 एप्रिलाक आमी फर्स्ट रिमायंडर धाडलो मेलाचेर. 29 एप्रिलाक आमी सेकंड रिमायंडर धाडलो आनी 6 मेक आमी फायनल रिमायंडर धाडलो. तरी पूण आमदाराचो कांय रिप्लाय येवना. काल जेन्ना तुमी ताका सांताक्रूज क्वेश्चन विचारले की तुका नोटीस काडला काय म्हणून आमदारान जो इतले दीस सायलंट आसलो आनी अजुनूय आसा म्हणून तेणी आयज सकाळच्या 2 रिप्लाय केला शोकोज नोटिसाची की शोकोज नोटीस कितें एलिगेशन घातला ते फेक आसा म्हणून शोकोज नोटीस विड्रॉ करची. इतलेच तिने रिप्लाय केला. पॉयंट वायज तिने रिप्लाय दिवंक ना. ते जावन सुद्दां आमकां कळ्ळें की गेल्या आयतारा मडगांव एक मिटींग जाला, जी अनऑफिशियल मिटींग, पार्टीचे खंयचेच ऑफिस बेररान ती मिटींग कॉल आउट करूंक नासली, प्रेसिडेंटान करूंक नासली, जनरल सेक्रेटरीन करूंक नासली, साऊथ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, साऊथ गोवा जनरल सेक्रेटरीन करूंक कोणीच करूंक नासली. ती आमदार मिटींग चेअर करता आनी त्या मिटींगेक कितें जाला ते काल जे मिटींगेक प्रेजेंट आसले तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला आनी फुडें आमी सांगतले. आनी ती मिटींग चेअर करता आनी पार्टीक कोर्टान व्हरपाचे, पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टीचो सिंबल सेपरेट करपाचो, मागीर पार्टी जी CC बॉडी आहा ती चेंज करपाची, प्रेसिडेंट चेंज करपाची, अशें ते मिटींगेन डिसायड जाता. आनी तेवूय आमी नोट डावन केल्ले आसा आयज CC मिटींगेन. म्हणून आमी ऑफिशियली
आमदाराक फाल्यां ऑफिस बेरर ऑफिसान आपयतले तो आमकां टायम दिना ताका आमी कितलेशे मेली धाडला की तूं यो तुजो टायम सांग मात तो रिप्लाय करना ताका इग्नोर करता फाल्यां आमी ऑफिस बेरर्स आमदाराक मेळटले आनी तुमकांय ते सांगतले खंयच्या टायमार आमी मेळटले ते ऑफिशियली ताका आमी मेल करतले मोबायलारूय ताका वॉट्सॅपार धाडटले आनी हें कितें चल्लां ताजेर आमी ते कडेन आन्सर विचारतले आनी ताजे कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतले मागीर एक मुद्दो उपस्थित जालो कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तो म्हटल्यार एन्युअल जनरल मिटींग पार्टीचे जे कितें जनरल बॉडी मिटिंग्स आसा ते एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जाता आनी ते आमी इलेक्शन कमिशनाक ऑलरेडी दिल्ले आसा जेन्ना जेन्ना कितें इलेक्शन कमिशन आमकां मागता डिटेल्स मागता ते आमकां दिता आनी म्हणून ही पार्टी चलता नाजाल्यार केन्नाच ही पार्टी जशें की गोवा स्वराज पार्टी आनी तीन पार्टी जाला डिरेजिस्टर त्यो आमी जावपाच्यो उलट आमी रिकॉग्नायज जाल्ली आहा सो आमी फक्त इलेक्शन कमिशनाक आन्सरेबल आसा इलेक्शन कमिशनाक आमी अंडर आमी पार्टी रजिस्टर केल्ली आसा सो तांकां आमी कितें आहा ते टायम टू टायम नोटिफाय केलेले आसा सांगलेले आसा पार्टीचे अकाउंट्स आमी रेगुलर फायल केल्ले आसा आनी एवरी सीईसी मिटिंगेन आमी ते सांगता आयजूय ते आमी दाखयल्ले आहा पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर पिपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट इलेक्शन जातकीर 30 दिसांनी इलेक्शन एक्सपेंडिचर दिवचें पडटा एवरी इयर कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिवचो पडटा एवरी इयर ऑडिटेड अकाउंट्स फायल करचे पडटा हे जर 3 गजाली तूं करिना पार्टी एक वर्स पण करिना जाल्यार पार्टी डिरजिस्टर जाता आनी पयलीं डिरिकॉग्नायज जाता आनी मागीर डिरजिस्टर जाता सो आमी एवरी इयर केल्ले आसा आनी टायम टू टायम इसेक आमी इंटिमेट केलेले आसा सो हेजी फुडली जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब हेणी फुडें वरची आनी तुमकां ब्रीफ करची सगळ्यांक तुमकां येवकार जशें अजयान सांगलें की ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक लागून घेता आनी कितें घडलें काळजान दूख भोगता की आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स एक्चुअली घेवपाचो टायम ह्या पार्टीचेर आरजीचेर येवपाक जाय नासलो कित्याक ही पार्टी ज्या मेहनतीन उबी केल्या आनी ज्या त्रासान उबी केल्या ही फक्त विश्वासाचेर उबी केल्या एकामेकाचेर विश्वास दवरून उबी केल्या आनी आयज थोडे पार्टीन आसलेले घटक थोडे सेक्शन्स हे पार्टी स्प्लीट करपाक सोदता डिवायड करपाक सोदता स्पेशली कॉम्युनल लायन्साचेर डिवायड करपाक सोदता हिंदू क्रिस्तांवाचे गजाली सांगून भुरग्यांक ब्रेन वॉशिंग चालू आसा पार्टीचे फंडिंगेचेर उलोवन भुरग्यांक मिसगायड करतात आनी स्पेशली जे कोण इतली वर्सां एक्टीव नासले ते आतां लिगल एडवायजर जावन पार्टीचे पार्टी टेक ओवर करपाची पार्टी स्प्लीट करपाची पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता सो एक दुखद गजाल आसा ही आरजीक लागून कित्याक हें करपाक प्रत्येकान ही पार्टी उबी करपाक घाम गळयला सॅक्रिफायस दिला प्रत्येक भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इट इज नॉट ओन्ली मनोज परब वा विरेश बोरकर विश्वेश नाले अजय न्हू तर हजारांनी भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आसा पूण आयज जे रितीन ब्रेन वॉशिंग चल्लां आनी ज्या रितीन थोड्यांक दिसता की पार्टी दुसऱ्या तरेन चलोवपाक जाय आनी तांकां ती चलोवपाक मेळना म्हणून थोड्यांचे आतां पोटान दुखपाक लागला आनी तांकां ते पार्टीचे आमचे सीईसी मेंबर जावं नाजाल्यार ऑफिस बेरर आहा हे तांकां हडल जाल्ले आसा आनी हेकाच लागून हे जे सगळे षडयंत्र ही कॉन्स्पिरेसी जी व्हडली आरजीच्या अगेन चल्ला
दिसान दीस वाडत आसा आनी वाडत रावली. हें आतांचेच न्हू, जशें अजयान सांगलें 3 वर्सां पयलीं हे जुलियस आल्मेदाचे जे उलोवणे आसले ना जाल्यार जे नखरे आसले ते विरेच्या फुड्यान आमी दवरलेले. एवरी टायम आमी विरेच्या फुड्यान हे सगळे गजाली दवरले. ताका सांगलें की ताका लायनीर हाड, ताका सारको जाग्यार हाड, कित्याक तो पार्टी डिवायड करता, तुका आनी म्हाका तो डिवायड करता. मनोज परब आनी विरेश बोरकर हे सेपरेट म्हणून दाखयता, विरेश बोरकर आनी पार्टी सेपरेट म्हणून दाखयता आनी त्या रितीन तो उलयता. आनी त्याच दादागिरीन ते थोडे तेजे ब्लॉक मेंबर्स आसले ते हांगा येवन उलयले की आमी आसा म्हणून पार्टी आसा, आमी आसा म्हणून आरजी आसा आनी आमी आसा म्हणून तुमी हांगा बसला म्हणून. आमी सगळे जाण इतलेंच मानता की पार्टीच्या वयर कोण ना, पार्टीच्या वयर प्रेसिडेंटूय ना, पार्टीच्या वयर MLA ना, पार्टीच्या वयर मेंबरूय ना. पार्टी सुप्रीम, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. तेन्ना हे गजाली आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस आमी दवरले. जशें अजयान सांगलें 2025 CEC घेतली, स्पेशल तेज्या कंडक्टाचेर CEC घेतली. थोडे तेजे स्टाफ थोडे मस्ती करताले तेंच्या कंडक्टाचेर CEC घेतली. विरेशाच्या परफॉर्मन्साचेर CEC घेतली की विरेचे परफॉर्मन्स कशें वाडपाक जाय, असेंब्लीक लागून तिणी कसो टायम दिवपाक जाय, सगळ्याचेर CEC घेतली. आनी विरेशाक सांगलें की त्या भुरग्यांक समजय, जे भुरगे पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता ना जाल्यार तुका आनी म्हाका डिवायड करपाक सोदता, ना तुका आनी पार्टेक डिवायड करपाक सोदता, हांकां मातशें जाग्यार हाड. हें आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस रिक्वेस्ट केली. आतां नॅरेटिव्ह असो सेट करता की मनोज येता आनी कोणाकूय भायर मारता, मनोज येता पार्टीन येता कोणाकूय भायर मारता. जुलियस आल्मेदा हें जावन म्हाका खबर आसतना म्हाज्या तेणी ट्रेजरराक अजयाक तेणी मेसेज धाडली, गौरेश आगरवाळे कडेन तेणी मेसेज घातली की आय एम नॉट अ रेव्होल्युशनरी आनी कितें कितें खूब मेसेजी घातले. सगळे प्रूफ आमच्या कडेन, हे सगळे प्रूफ CECन विरेच्या फुड्यान आमी दवरले की जो मनीस पार्टीक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या लिडरशिपीक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या रिस्पेक्ट जर करिना तेका रावपाची ते कसलोच रायट ना. इतलें आसतना तीन वर्सां आमी पाशयेंस काडले, 3 वर्सां आमी पाशयेंस काडले. हांवूय तेच्या कडेन उलयतालो, आमचेय भुरगे तेजे कडेन उलयताले, ते कांय हें करूंक ना. जे कोण म्हणटा आमी डायरेक्ट काडून उडयता. आयज दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन जेन्ना अशें जाता, 1 वरा भितर एक्शन जाता, तो मनीस भायर आसता. तुमी फाटीं पयला एक सांखळे इन्सिडंट जाल्लो, पार्टीच्या अगेन्स्ट एक कोण तरी तेंचो सांखळेचो कोण तरी मेंबर उलयल्लो, 4 उलयलो, 5 भायर. आयज आमी तें तरी करिना. आयज म्हाज्या अगेन्स्ट कितलेशेच फेसबुकाचेर पोस्ट येयले, म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर येयले, हांवें 5 कोटी खाल्लेलो रायट आयज. पण हांव लोकां कडेन डिस्कस जाता. फॉर एग्जाम्पल बाळू मळीक जेका आमी काडलेलो, तें करपाक तेजे आमकां कंप्लेंट 2 वर्सां येताले. आमी 2 वर्सां तेका समजयलो, ब्लॉकान समजयलो, हांवें समजयलो, पर्सनली वचोन तेका सांगलें की अशें अशें चलता. 2 वर्सान तेका आमी काडलो. सॅनी गोम्साक काडलो म्हणटा. सॅनी गोम्स पार्टीच्या अगेन्स्ट, म्हाज्या अगेन्स्ट तेणी भुरग्यांक मेसेजी केल्ले आसा, पार्टीच्या अगेन्स्ट मेसेजी केल्ले आसा. हे आमच्या कडेन सगळो प्रूफ आसा. पार्टीक यूज करून कोणाक कोणाक कितें धमक्यो दिवप, कितें करप, हें सगळें आमच्या कडेन आसा. आनी म्हणून तेका तेन्ना काडलो, 2 वर्सान काडलो. आतां सुद्दां जे भुरगे एंटी पार्टी मिटींग घेतात, कॉन्स्पिरेसी करतात, आमच्या कडेन सगळें आहा. पूण आमी तांकां अजून पर्यंत काडूंक ना. जर काडलेले जाल्यार कितलेशेच भुरगे आयज घरा बसपाचे, खाली जावपाचे, पार्टींतल्यान खाली जावपाचे. जो नॅरेटिव्ह सेट करता की मनोज येता सगळ्यांक काडटा, एक आसा की एक खंयसर तरी लिमीट आसता प्रत्येक गजाली. कित्याक ही पार्टी कशी सुरवात केल्या ती आमकां खबर आहा की त्या भुरग्यांक खबर ना. ही पार्टीची सुरवात कशी जाली, कशी उपाशी रावन ही पार्टी उबी केल्या, आनी तेच्या फाटल्यान सॅक्रिफायसीस कितें आहा, पर्सनल लायफाचे, फायनान्शियल लायफाचे, सगळे हेल्थ वायज सगळे सॅक्रिफायसीस कितें आहा तांकां खबर ना. तरी आसतना आमी जेन्ना हे पाशयेंस काडटा, आनी जेन्ना जुलियसाक काडला तेन्ना जुलियसाक काडपाचें 2024 जालें, 25 विरेशा कडेन डिस्कस जालें, आनी तरी ताका आमी काडूंक ना. आमी विरेशाक प्रत्येक तेचो स्टाफ आमच्या बद्दल कितें उलयता,
कितें करतात कितें चल्लां ऑफिसान ते सगळें ताका सांगलें आनी तेन्ना विरेशाच्या फुड्यान 5 मेंबर सीईसीची कमिटी एक आमी काडली. ती कमिटीक सांगलें की विरेशान सांगलें ते ब्लॉकाक कमिटीक मेळोनी. तो ब्लॉक येयलो कमिटीक मेळ्ळे. त्या कमिटीक तेंच्यांनी लिटरली ह्याच ऑफिसान बसोन सीईसी बॉडी एका ब्लॉकाक भिवन स्पीचलेस जाली. इमेजीन करात भिवन स्पीचलेस जाली. कित्याक येतात तांकां अशी ट्रेनिंग आसली पार्टेचेर चडपाची सीसीचेर चडपाची. पयलें तेंचें आसलें की तुमी हांगा बसला बिकॉज ऑफ सान आंद्रे. आमदार जिखला म्हणून पार्टी आसा आनी आमदाराक जिखोवपाक पार्टीचें कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना म्हणून तेंच्यांनी ह्या ऑफिसान बसून सांगलें. विरेश बोरकाराक आमी इंडिपेंडंट सुद्दां जिखोवपी आमकां पार्टीची गरज ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. एका सुद्दां मेंबराक आमच्या काडशात जाल्यार आमी वोगी रावपाचें ना म्हणून सांगलें. हो सगळो रिपोर्ट आमकां सीईसीन आमच्या सीईसीच्या जी कमिटी आसली तेंच्यांनी सीईसीक प्लेस केलो. ह्या रिपोर्टा बद्दल तेचे पॉइंटर्स आमी विरेशाक मेल केले. विरेशाक सांगलें बाबा अशें अशें जालां तूं सीईसीच्या तो मिटिंगेक ते येवंक ना म्हणून ताका मेल केलें. विरेशाचो आमकां रिटर्न मागीर विरेशाक सांगलें तूं तुज्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घे कितें जालां ना तें फायंड आवट कर आनी आमकां रिप्लाय कर. आमकां तेचो रिप्लाय येवंक ना. वयल्यान विरेशान आमच्या कडेन मागलें की कितें रिपोर्ट दिला तो आपणाक तुमी मेल करा. पार्टीचे कितें सीईसीचे मिनिट्स जाला ते आपणाक मेल करा. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आपले कॉन्फिडेन्शियल मिनिट्स कोणाक मेल नाजाल्यार व्हॉट्सएप नाजाल्यार कुरियर करिना. हें पयलीं लक्षांत दवर. आनी हें सगळ्यांक कळपाक जाय. आमदाराकूय कळपाक जाय. कित्याक तेचो जो नवीन कोण लिगल एडवायजर आसा पळय तो ताका सारको लिगल एडवायस दिना. ताका कळपाक जाय. म्हणून आमी आमदाराक सांगलें तुका कितें पळोवपाक जाय. कितें तुका मिनिट्स ऑफ मिटींग पळोवपाक जाय. सीईसीचो जो कमिटी आसली 5 जाणांची तेंच्यान जो रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट पळोवपाक जाय जाल्यार तूं यो ऑफिसान तुजो टायम दी आनी तूं पळय. आमकां काय लिपोवपाचें ना. कित्याक हें आमी 3 वर्सांच्यान आमदारा कडेन रडटा. आमदारा कडेन हांव स्वता 5 फावटी लिटरली रडला दोळ्यांच्यान दुखां काडून की विरेश म्हाका तुका डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता. कॉन्स्पिरेसी जाता ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुजेय भुरगे हेतून इन्वॉल्व आसा तेंची नांवां सुद्दां ताका सांगलेली. आनी तेन्ना जेन्ना आमी एक्शन घेतली ती एक्शन सुद्दां आमी घेवपाची नासली. जेन्ना हांगा सीईसी चलताली 7 सीईसी चालू केली आनी आमदारान आमकां मेल केलो की आपणाक पयलींच कितें तरी कमिटमेंट आसा प्राय कमिटमेंट आसा सो आपूण येवपाक शकना. पूण आमदार त्या दिसा 8 सुमार शिमला पालकेक दिसलो आमकां. हांगा सीईसी येदी व्हडली मिटींग चलता इतलो सिरियस इशू चलता आनी तूं थंय पालकी करता. तेन्ना भुरग्यांनी सीईसीच्या बॉडीन डिस्कस केलें की तेका आनी जुलियसाक आनी टायम दिवपाचो ना. तेन्ना हें जालें. तें जाल्या उपरांत तेच्या झेडपीन पोस्ट घातलो म्हाजेर. तेच्या स्टाफांनी पोस्ट घातलो म्हाजेर. मनोज इनाफ इज इनाफ आनी तुका दाखयता हें ते ऑडियो विडियो सगळे धाडले तेंच्या सानंद्रीच्या ग्रुपान तेंच्यांनी जाय ते खूब उलयले. मागीर ते जुलियस जेन्ना इतले दीस केन्ना दिसोंक नासलो तुमी सुद्दां जुलियसाक इतले फावटी आतां 2 म्हयने 1 म्हयन्यान पयलो आसतलो की केन्ना तुमी लायफान पळोवंक नासतलो. ह्या आमदाराचो धेडो कसो जुलियस रावपाक लागलो. एवरी टायम तेच्या वांगडा दिसपाक लागलो. ताका दवरपाक लागले. कित्याक दवरपाक लागले की दाखोवपाक की हू इज सुप्रीम हें तांकां दाखोवपाक जाय. आयज थोडे म्हणटा मनोजाक इगो आसा मनोजाक एटिट्यूड आसा. म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार ज्या जुलियसान म्हाका वायट उतार दिले तेन्नाच तो भायर पडपाचो. तेन्नाच तो आमदाराच्या देगेक सुद्दां उरचो नासलो. म्हाजेर जेंच्यांनी पोस्ट घातले म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो म्हाज्या बायलेचेर पोस्ट घातले म्हाजेर पोस्ट घातले म्हाज्या आवयचेर पोस्ट घातले तेच पार्टीन आसचे नासले. ह्या पार्टीक लागून खूब दुख्ख सहन केलां हांवें. म्हाजो एक्चुअल कॅरेक्टर तो न्हू. हांव कितें आहा तें तोंडार दिता पूण पार्टी खंय डॅमेज जावपाक जाय म्हणून एवरी टायम विरेशा कडेन रडलेलो आसा. स्पेशली ह्या जुलियसाच्या बाबतींत तेच्या स्टाफाच्या बाबतींत. आनी तांकां जी जी मदत करपाक जाय ते घालतात. पोस्ट घालता की मनोज परब जेलस जाता म्हणून. तेजेर हांव स्पेशल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलोच की मनोजान कितें केलां तें आनी पार्टीन विरेशाक लागून कितें केलां. स्पेशल प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली गरज पडल्यार आनी तेन्ना दाखयतली की पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आमदाराक घडोवपाक. आयज तेजे जे भुरगे म्हणटात की आमी आमदाराक इंडिपेंडंट जिखोवपाक शकता आनी आमी आसा म्हणून पार्टी आसा म्हणून. दीस इज रॉंग. हें जेन्ना म्हटलां त्याच दिसा वयर ते भुरगे भितरले जे उलयलां ते भायर पडपाक जाय. पूण मनोजान तांकां भायर मारूंक ना. मनोजान एकट्याचेरूच एक्शन घेतली म्हणजे सीईसीन एक्शन घेतली जे
जो भुरगो 3 वर्सांच्यान नाटक करता. चिमलाची जेन्ना मिटींग जाली, चिमला युनिटी मॉलाची मिटींग जाली, पब्लीक मिटींग, त्या मिटींगेक प्रत्येकाक भोवन सांगपाक लागलो प्रेसिडेंट चेंज करपाक जाय, हें करपाक. तो हे पासून उलयलो की विरेशाक आमी सांगला की आमी तेका आरजी तुका टिकेट दिना, तूं काँग्रेसीन वच म्हणून सुद्दां सांगला म्हणून सांगलें तेणी. ही उतरां आसली तेजी आनी हे सगळ्यांक विरेशा कडेन वर्ड टू वर्ड डिस्कशन केला, वर्ड टू वर्ड तो कितें उलयला तें. अशें ना पार्टी फुडें काय आमी सांगला. आनी तें आसतना पार्टीची नोटीस आसतना तेचो स्टाफ तेच्या वांगडा दिसलो, विरेश तेच्या वांगडा दिसलो, आनी कोण म्हणून आमी जे पार्टीचे प्रोटोकॉला प्रमाणे जी नोटीस धाडपाक जाय ते सगळे नोटीस आमी धाडले. तेजे रिप्लाय तुमी जाणा कितें सांगला तें अजयान तुमकां सांगला. तरी आसतना आयज आमी परते डिसिजन घेतला की विरेश सीईसी येयना, दुसऱ्या मिटिंगेक वचपाक तेका टायम आसा, दुसऱ्या गांवांत तेका वचपाक टायम आसा, पूण सीईसी घेवपाक तेका टायम ना. तो सांगता जो मेरेन आपणाक मिनिट्स मेळना, जो मेरेन आमकां सीईसीचो बॉडीचो तो रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आपूण येवचो ना. जेन्ना पार्टी तुका सांगता की तो रिपोर्ट तूं ऑफिसान येवन पळय, आमी तुका तो मेल करपाक शकना, कित्याक तुजे ऑफिशियल तुका मेल धाडलेले थोड्या मिडियाक लीक जाल्ले आसा. सो फाल्यां तें रिपोर्ट फाल्यां लीक जातले. तुका नोटीस येयला ती लीक जाली, तुका आनी कितें धाडला तें लीक जालें. फाल्यां तूं प्रत्येकाक जर आमी अशें धाडपाक लागले मेलाचेर जाल्यार पार्टी रस्त्यार उरतली, रस्त्यार पडटली. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आयज अशें रस्त्यार आपलें हें घालता, खंयचे कोण हें घालता, नोटीसी धाडटा ते भायर घालता. हय सांगता आमकां आपणें हें दी. आमी तेका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो, ऑफिस बेरर आसतले, तूं यो चॅक कर सगळें, तुका जाय तें पळय आनी तूं केदो रिप्लाय कर. आनी तूं तुज्या पयलीं ब्लॉका वांगडा मिटींग घे. आतां जेन्ना हांगा ब्लॉक येता, 5 मेंबर कमिटी कडेन बसता, दादागिरी करून वयता, जेन्ना आमी तेका सांगता अशें घडलां म्हणून, ते तो पर्यंत जुलियसाक काडूंक ना हें लक्षांत दवरा. तो पर्यंत काडूंक ना. जुलियसून हांगा खूब उलोवन गेलो, धुमशाणां काडून गेलो. आमी तेका सांगता हें सगळें जालां, तुज्या ब्लॉका कडेन मिटींग घे. खंयच्याय लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की म्हाजो ब्लॉक जर कितें करता हांगल्यान जर गेला तेंच्या कडल्यान इनपूट घेवपाक जाय. ती विरेशान मिटींग घेवपाक जाय आसली आनी तेजो रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आसलो. तें सोडून तो आमचो रिपोर्ट मागता. म्हणजे सीईसी तुका तेका फटयता अशें दिसता काय? हो प्रश्न आमकां पडटा. ही व्हडली सीईसी बॉडी तेज्या कडेन फटिंगगिरी करता काय? तेका विश्वास ना 5 मेंबर कमिटीचेर. आनी जी कमिटी इन प्रेझन्स ऑफ विरेश बोरकर काडल्या, विरेश बोरकराच्या हांगा आसतना चेराचेर आसतना तेणी हांगा ही अपॉयंट जाल्या, तेज्या स्टाफाक आपोवपाचें डिस्कशन जालां, तेणें आपल्या स्टाफाक हांगा एका ब्लॉकाक हांगा धाडला, जाल्यार परतो तेंचो रिपोर्ट तेणी घेवपाक जाय आसलो न्हू. तो कित्याक घेवंक ना? वयल्यान प्रेसिडेंटाचेर डायरेक्ट टार्गेट, इनफ इज इनफ म्हणून म्हाज्या नांवान पोस्ट. आयज एक न्यूज एडपी जाता, तेका दिसता आपूण इंडिपेंडंट जिखला म्हणून, नाल्यार आमदारान जिखयला म्हणून. तेका सांगपाक सोदता जे सिंबॉलाचेर तूं जिखला ते सिंबॉल घेवपाक आमी रात दीस मेला तेन्ना तूं घरान आसलें, तेन्ना तूं पार्टेक लागून भोंवनासलें. हें तूं लक्षांत दवर. ही पार्टी घडोवपाक जें आमी केलां ते सिंबॉलाचेर जे तूं जिखला पळय त्या फुटबॉलाचेर, तो फुटबॉल कोमोवपाक हांगा कश्ट घातला भुरग्यांनी, केसी घेतल्या आपल्याचेर, पुलिसांचे नोटीसी घेतल्या, जेलीन रावल्यात रातभर. हें तेणी विचारपाचें न्हू. इतलें आसतना पासून हांवें एक्शन घेवंक ना. तरी मनोज जर इगोइस्टीक दिसता कोणाक, मनोजाचो एटिट्यूड आहा गो दिसता, जाल्यार तेका हांव कांय करपाक शकना. आय एम सॉरी, तेच्या वयर आनी हांव आनी हें जावपाक शकना. पूण जेन्ना पार्टी डॅमेज जाता, जेन्ना पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरसी जाता, जेन्ना सान अंद्रे आनी पार्टीच्या मदीं डिविजन क्रिएट जाता, जेन्ना म्हाज्या आनी विरेशाच्या मदीं डिविजन क्रिएट जाता, तेन्ना आमकां इंटरफियर जावचें पडलें. जेन्ना हें हाती भायर वयता कशें दिसपाक लागलें, तेन्ना ही गजाल आमी सीईसीन हाडली. नाल्यार हेच्या पयलीं आमी ही गजाल सीईसीन हाडूंक नासली. आमी 3 वर्सां फक्त विरेशाक ही गजाल सांगताले. पूण आयज असो लॉबिंग चल्ला, इंटरनल लॉबिंग चल्ला. त्या लॉबिंगेन पार्टी टेक ओवर करप, प्रेसिडेंट चेंज करप, सीईसी बॉडी चेंज करप, ऑफिस बेरर चेंज करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लेलें आसा. तेजी मिटींग जशें अजयान सांगलें गेल्या आयतारा मडगांव हांगा जाली. तेका तेंचो नवीन लिगल एडवायझर जो स्वता म्हणटा आदित्य देसाय, हेणी एडवायस केलो पार्टी कोर्टान व्हरपाची. सगळ्यांक सांगलें तुमी मेल घरा बसा आनी मेल करा पार्टी कडेन एजीएम घेवपाची म्हणून. सो थोड्या भुरग्यांचे मेल येवपाक लागले आमकां एजीएम घ्या म्हणून. हें जें कारस्थान चलता आनी हें कारस्थान चलतालें, हें आमकां 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आमकां ही गजाल कळली की हें कारस्थान चलता. आनी आमी सगळ्यांचेर वॉच दवरपाक चालू केलो. हिंदू क्रिस्तांवांचे गजाली चलताले,
कोण मेंबर कोणाच्या क्रिस्तावाच्या घरा वचून क्रिस्ताव मेंबर क्रिस्तावाच्या घरा वचून तेका फुलोवपाचो, हिंदूच्या घरा वचून फुलोवपाचो, हे सगळी नाटकां चल्लेली. फंडिंगेचे उलयताले, आमकां हें दिना तें दिना, रिपोर्ट दिना. एवरी आमच्या पार्टी ऑल गोवा पार्टी मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेले कोणाक जर हिशोब चॅक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय जाल्यार हे आनी हांगा ऑफिसान येवन चॅक कर. आमी ते तुमकां मेल करपाक शकना, वॉट्सॅप करपाक शकना. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी करिना. आनी RGP पयली पॉलिटिकल पार्टी न्हू जे कोण मेंबराक काडटा. लोकांनी हांगा MLAन काडलेले आसा, आपल्या राज्यसभा मेंबरांक काडलेले आसा, ऑफिस बेररांक काडलेले आसा, प्रेसिडेंटांक काडलेले आसा. सो अशें क्रिएट करून दाखोव नाका की एकूच पॉलिटिकल पार्टीची भुरग्यांक भायर मारता. हजारांनी भुरगे भायर आसा. भितरले 6 ते 7 अर्जीन काडला आसतले, 6 ते 7 अजून मेरेन हजारांनी भुरग्यांनी. एंटी पार्टी तर कितलेशेच करता अजून, पूण ते अजून तांकां भायर मारूंक ना. कित्याक आमी तांकां चान्स दिता, आमी तांकां पळयत आसा. सो हो जो नॅरेटिव्ह करता की मनोज उठता भुरग्यांक भायर मारता म्हणून, जाल्यार लिस्ट दाखया मनोजान कोणाक भायर मारला. येस, मनोजान जे मस्ती करता तांकां तेंच्या जाग्यार 100% दवरला. हो एटिट्यूड हांव दवरता. आनी त्या टायमार म्हाजो इगोय आसता, म्हाजो एटिट्यूडूय आसता. कित्याक हांव डिप्लोमॅटीक रावपाक शकना, हांव त्या टायमाचेर हंबल रावपाक शकना. सायलंट हंबल इज नॉट माय नेचर, म्हाजो नेचर न्हू. आनी सायलंट हंबल जर रावलो जाल्यार ही पार्टी घडची नासली आनी ही पार्टी टिकची नासली. म्हाज्या कडेन डिप्लोमॅसी ना, म्हाज्या कडेन नाका थंय बरेपणां करपाची म्हाका संवय ना आनी हांव ती करिना. आयज जे हें कारस्थान चल्लां, हें कारस्थान मोडून काडपाक लागून आमकां थोडो टायम लागलेलो, भितर पावपाक लागून थोडो टायम लागलेलो. तेका लागून आमी तुमकां कसले रिप्लाय दिवंक नासले. पूण एक तुमकां सांगता, ही पार्टी बंद पडपाक येवंक ना. ही पार्टी अशीच चालू उरतली. पूण जे कोणें हे कारस्थान केलां आनी हें करता तेंचेर एक्शन 100% जातली. तो मागीर कोणूय आसूं, हांव रिपीट करता, तो मागीर कोणूय आसूं. पार्टी इज सुप्रीम. पार्टीच्या वयर आमकां कोणूच लागना. हें सगळें घडटा आसतना आयज आमच्या प्रत्येक रेव्होल्युशनरी भुरग्याक दुख्ख जाता. थोडे भुरगे सेल्फलेसली काम करता, जे केन्ना टीव्हीचेर येना, केन्ना मिडिया फुड्यान येना, पूण पार्टेक लागून सेल्फलेसली काम करतात. पूण आयज अशे भुरगे आसा थोडे जे कारस्थान करता, तांकां आमी कितलेच फावट सांगलेलें आहा की बाबा ह्या मनशा वांगडा तूं असोसिएट जावं नाका, बिकॉज तो एंटी पार्टी मनीस, तो आरतीच्या अगेन्स्ट मनीस, तेच्या वांगडा असोसिएट जावं नाका, तेच्या वांगडा दिसो नाका, तेच्या वांगडा कसले इश्यू घेवं नाका. ते घेवप, हिंदू क्रिस्तांव वचोन करप, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लां. फक्त आरजी ब्रेक करप, आरजी सोंपोवपाक न्हू, तर आरजी टेक ओवर करपाक. येदें व्हडलें हें जें साम्राज्य उबें केलां आरजेन, जे येदें व्हडलें पार्टी उबी केल्या, ही रेडीमेड खावपाक थोडे आतां तयार जाल्ले आसा. जे स्वता एडमीट करता की 3 वर्सां आमी नासलेच म्हणून. पूण आतां तांकां पोटान तेंच्या हें जालां की इलेक्शन लागीं पावलां, सो पार्टी टेक ओवर करपाची, लिडरशीप ब्रेक करपाची. आनी इन अ वे ते एका बाबतींत सक्सेसफुलूय जाले. आमदारां मदीं, पार्टे मदीं, आमदारां मदीं, म्हाज्या मदीं एक रिफ्ट करपाक, एक डिवायड करपाक इन अ वे ते सक्सेसफुलूय जाले. ते आमी अजिबात हांव डिनाय करिना, सक्सेसफूल जाले. पूण हें आमी चिंतपाक जाय की हे जे फोर्सीस आयज स्पेशली आदित्य देसाय आसलो मनीस, या लिसियो रोंकानो आसलो मनीस, जे आयज पार्टी डिवायड करपाक सोदतात, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करपाक सोदता, भुरग्यांक मिसगायड करता, फोटिंगपणां सांगता, नाका जाल्ले गजाली आवट करता. आयज ते कितें करता, कशें करता, हे आमदारान लक्षांत घेवपाक जाय. आनी हेच्याय बद्दल अशें न्हू की नवीन कितें, हेच्याय बद्दल आमदारा कडेन हांव पर्सनली उलयल्लो आसा. कोण कितें करता, कोण कशें डिवायड करता, कितें चल्लां. आनी आमदारान सदांच डिनाय केलें की आपूण तांकां, तेंच्या थोड्या कोण नांव आहा तेंच्या कडेन आपूण असोसिएट ना म्हणून. पूण आयज कळोन येता की खुबशे गजाली जे डॉट्स आमी चिंतलेले ते आयज सामके कनेक्ट जायत आसा. हितून हो आदित्य देसाय एक पेज चलयता, रियलिटी स्टेट ऑफ कल्ली गोवा काय कितें तरी एक पेज आसा तेची. ती पेज तो स्वता चलयना, तो पेज शुभम सावंत, मांद्रेचो आनी सावड्ड्याचो अनूप नायक, अनूप नायकूच म्हणतो, अनूप नायक
ह्या दोग जाणांच्या थ्रू तो पेज चलयता. हो आदित्य देसाय हो इतलो कावड आणि भिवकूड मनीस, तो स्वताचे काय करिना. काल म्हाका एका भुरग्यान फोन केलो जेंका तेणी ब्रेन वॉश केल्लो. त्या भुरग्यान म्हाका डायरेक्ट सांगले की आदित्य देसायन म्हाका फोन करून सांगले की तू दुसऱ्याच्या कोणाच्या तरी नावार एक सिम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दुसऱ्याच्या नावार सिम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दी, कित्याक तांकां फेक पेजीस चलोवपाक जाय. म्हणजे फाल्यां जर कितें इन्क्वायरी जाली, सायबर हेतून गेले सेक्रेटरी जाल्यार आपलें नांव येवपाक जायना. हो तेचो सदांच अजेंडा आसता. म्हाका गेल्या फावटी समन येयलो 39A, तेन्ना आदित्य देसायकूय समन येयलो. हांव PI कडेन बसला पणजे आनी हो PSI कडेन बसला. हो आदित्य देसाय जो आयज 3 वर्सान एक्टीव जावन लिगल एडवायझर जाला आमदाराचो, जो पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता, टेक ओव्हर करपाचे गजाली करता, फोडपाची गजाली करता, ह्या आदित्य देसायन केन्नाच आरजीचे पोगो पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंक ना. तेणी स्वताची पॅम्पलेट 2022 प्रिंट केली. एक सायको मनीस तो. ताका नांवूय दवरला, ते घेयना हांगा, पूण तो सायको मनीस आयज जे भिवकूड गजाली करता पळय, हो PI कडेन बसला. PI ताका म्हाका विचारता, तूं आसलो ना? आमी सांगले हांव आसलो, गेल्ले विश्वेच्या दारार गेले, सगळे आमी सांगले. हो थंय बसला, हो न्यू मेंटर आमदाराचो गिरीश बोरकाराचो आनी न्यू लिगल एडवायझर. हो PSI सांगता आय वॉज नॉट देअर फॉर प्रोटेस्ट म्हणटा, आय वॉज देअर फॉर दॅट एनवायरमेंट प्रोटेस्ट म्हणटा. हांव नासलोच म्हणटा आझाद मैदानाचेर. आय वॉज नॉट देअर म्हणटा. हांव प्रोटेस्टाक नासलोच म्हणटा तो. हांव विरेशाच्या प्रोटेस्टाक वचोकूच ना. इतलो कावड, इतलो भिवकूट तेणी सांगचे आदीन हे स्टेटमेंट तेणी दिवंक ना म्हणून. नाल्यार तुमी RTIच्या थ्रू काडा आदित्य देसायचे स्टेटमेंट इन पेंजीम पुलीस स्टेशन. जो मनीस आपूण त्या आमदारा वांगडा आसा म्हणून सांगपाक भियाता, हो आमदाराक लिगल एडवायस करता. ह्या आमदाराक कळपाक हे सांगता की ज्या मनशाक घेवन तूं हो खेळ खेळटा, ज्या मनशाक घेवन, ह्या भाड्याच्या बैलांक घेवन हे जे कॉन्स्पिरसी चल्ला, हे भाड्याचे बैल तुज्या वांगडा रावपाचे नाय, भिवकूड, हे कावड म्हणून फेक प्रोफायल करून, फेक पेजीस करून नॅरेटिव्ह सेट करता. हेंच्या कडेन कापासतात ना डायरेक्ट पोस्ट घालता. आदित्य देसाय आयज तेका खूब उमेद की हांव तेज्या कडेन खूब काम केलां. तेका खूब उमेद न्यूजार येवपाचे, मिडियार येवपाचे. पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक मिडियाचेर तो उलयता, वचोन वचोन. म्हणजे तेका ते आतां हें जालां सामकें, उमेद खंय येयल्या. पूण ज्या दिसा पुलिसान जर फोन मारीत न्हय पेज कोण रन करता म्हणून, जाल्यार हो लिपतलो घरा पुण्याक वयतलो. हो पुण्या आसतालो, हो सोमतो पुण्याक वयतलो. आमदार हांगाच आसतलो, नाल्यार आमदाराकूच पुण्याक वयचो पडटलो. ही परिस्थिती तेंची आसा. हे भाड्याचे बैल आयज आरजीक टार्गेट करपाक सोदता, आरजीक सोंपोवपाक सोदता, आरजीक भेटणोवपाक सोदता. अरे बाबा, आमी जेन्ना भायर सरलेले, परतो रिपीट करता, आमी आमचो जीव हातीन घेवनूच भायर सरला. तुमी आमकां शिकोवनाका पार्टी कशी चलोवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली. तांकां जेन्ना मिडियान विचारलें की तुमी CEC मेंबर आसले, तुमी नासले तेन्ना तुमी कित्याक भितर, ते सांगता आमी पर्सनल लायफान बिजी आसले म्हणून. कोण सांगता आमी गांवा पुरतीच वावरता म्हणून. आनी तांकां आतां पार्टी चलोवपाक जाय. जेंकां CEC मिटिंगेक येवपाक टायम नासलो एक वर्स, ते आयज पार्टी चलोवपाचें उलयता. हे खंयच्यान येयलें? ही उमेद पार्टी चलोवपाची, पार्टेक लागून काम करपाची मदींच कशी उमेद येयली? कितें जालें? कसलो आहलो मदींच उजो पेटलो, जो पालवलो तो? सो हेतून हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की एक व्हडली कॉन्स्पिरसी चल्ल्या पार्टीच्या अगेन्स्ट विदीन द पार्टी. जे दुख्खद गजाल आसा, भितर एक्सटर्नल फोर्सीसूय थोडे आसा, ते आमी सद्या चालू आसा आमचें फायंड आवट करप कोण कितें कशें करता तें. बट इतलें तरी 100% आसा की पार्टीच्या भितर फूट घालप, पार्टी आपल्या हातीन घेवपाची कॉन्स्पिरसी चल्ला. तांकां म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून देंवोवपाक जाय. हांवें CEC ग्रुपान गिरेशाक डायरेक्ट मेसेज घातलेली, तुका पार्टी जाय जाल्यार यो आनी पार्टी व्हर. ऑफिसान यो, पार्टी तुका फूल हँड ओव्हर करता. घे, तुका पार्टी जाय मरे, तुज्या भुरग्यांक कोण आसा तुजे ते भाड्याचे पळय तांकां पार्टी जाय मरे, यो पार्टी घेवन चल. CEC ग्रुपान, WhatsApp ग्रुपान हांवें मेसेज घातली. म्हाका काय पडलेलें ना. इतलें आसतना मडगांव मिटींग जाली, कॉन्स्पिरसी मिटींग जाली, सिक्रेट मिटींग जाली, सिलेक्टेड भुरग्यांक आपयले. तेन्ना मागीर हांवें चिंतलें की जे असली फालतू कॉन्स्पिरसी पार्ट्या वांगडा करता, हे पार्टेक खंयसरूय व्हरून भाड्याक घालतले, तांकां पार्टी दिवपाची ना.
तांकां पार्टी हँड ओवर करपाची ना. आनी त्या दिसा हांवें म्हाज्या फेसबुकाचेर पोस्ट घातले कित्याक जेंकां हांव सांगता हे आनी पार्टी घेवन चला. 2017 जेन्ना आमी चालू केले, 19 जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोंस NGO रजिस्टर केलो सोसायटीच्या अंडर, तेन्ना हांव प्रेसिडेंट आसलो, विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. जेन्ना पार्टी रजिस्टर केली तेन्ना विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. म्हाका जर पोजिशन जाय आसलें, म्हाका जर तो व्हॅल्यू जाय आसलो जाल्यार हांव ते पोजिशनान घेवपाक शकतालो. म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून काय पगार मेळना, म्हाका काय कोण कंपनीची गाडी ना, नाजाल्यार म्हाका कोणें घर दिवंक ना पार्टी. जेन्ना 2023 मिटींग जाली तेन्ना विरेश प्रेसिडेंट आसलो, तेन्ना विरेशान सांगलें आपणाक दोनूय हें सांबाळचें ना, तेन्ना भुरग्यांनी म्हाका सिलेक्ट केलो. हांव स्वता जावंक ना. ते व्हडले मिटिंगेक जनरल बॉडी मिटिंगेक सिलेक्ट जाला की जनरल बॉडी वील डिसायड. तुमकां जर जाय आसलो मनोज नाका आसलो जाल्यार मनोजाक जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतालो, तुमच्या कडेन मिटिंग्स घेतालो, तुमच्या कडेन उलयतालो, प्रोटेस्टाक मेळटालो, तेन्ना मनोजाक डायरेक्ट तोंडार सांगपाक जाय बाबा मनोज तूं आमकां नाका म्हणून. म्हाका पोजिशन घेवन काय करपाचें ना. म्हाजें काम विदावट पोजिशन हांवें हेज्याय पयलीं केलां आनी ह्याय फुडें हांव करतलो. म्हाका पोजिशनाची गरज ना. फाल्यां तें म्हाका खंयसरूच पोजिशन घेवन म्हाका कसलेंच बेनिफीट ना. जाल्यार जेन्ना हें सगळें आसतना ही जी कॉन्स्पिरसी चल्ला ती कित्याक आनी कशी, हें जसो टायम वयतलो तेजी उत्तरां सगळीं आन्सरां लोकांक ऑटोमॅटीक कळटलीं. आमी ते आतां तुमकां सगळे गजाल सांगना, आमच्या कडेन भरपूर इंटरनल गजाली आसा. पूण तुमच्या कडेन ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं सगळें चित्र तुमच्या फुड्यान उक्तें जातलें. सो प्रेस भावां कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की मातशें तुमी पेशन्स धरपाचें, कित्याक थोडे गजालींक सगळ्याच गजालींक प्रूफ नासता. तेन्ना थोडे गजालींक टायम वील स्पीक, टायम उलयतलो आनी तो टायम आतां चड टायम उरलेलो ना. सगळें कळटलें हें कित्याक चल्ललें, कशें चल्ललें, कशें चल्लां, कोणें केलां. सो आमी इतलेंच लोकांक सांगपाक सोदता की तुमी जो आमकां सपोर्ट दिलो आनी दितात आनी दीत आसात, त्या सपोर्टाक लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. तुमचे मॅसेजीस येता, कॉल येता, खुबशे जाणांचे हांवूय कॉल घेयना, कित्याक आमी सद्या त्या मायंड फ्रेमान ना की कोणाचे कॉल घेवन हें सगळें एक्सप्लेन करपाक. म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हें तुमकां सांगपाक की हें सगळें कितें घडलां, कशें घडलां आनी कशें चालू जालां आनी आतां मेरेन खंय हें पावल्लें आसा. आतां तर इतल्या लेवलार पावलां की आतां आमी आयकलां की आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर मिटींग्स जावपाच्या, दुसरो ग्रूप तयार करपाक, पार्टी विदीन पार्टी करपाक. आतां ताका आमदार लीड करतलो काय आदित्य देसाय करतलो काय लिसिओ रोंकान करतलो काय आनी कोण करतलो तें पळोवपाक जाय. हांगा कितें जालां, माजर दोळे धांपून दूद पिता ताका दिसता ताका कोण पळयना म्हणून. आयज आर्जीन कितेंय गजाल घडटा, फायनल ती गजाल म्हाजे कडेन पावता हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. हांव घरा बसों नाल्यार आनी खंय बसों, तुमी दोळे धांपून जें दूद पिता तें दूद कितलें पिलां, ताका हळद घालून पिलां काय आनी कसलो फ्लेवर घालून पिलां, हे सगळे गजाली म्हाज्या कडेन पावता आनी पावल्ले आसा. तुमच्या मडगांव मिटिंगेक कोण कितें उलयलो, कोणाक प्रेसिडेंटाचो राग येयलो, कोणाक आनी कसलो राग येयलो, कोणाक फंडिंगेचें हें जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक पार्टी टेक ओवर, सगळें A to Z आमच्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा, A to Z. आनी जर म्हाका तो इगो आसलो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार तुमी त्याच दिसा ज्या दिसांनी पोस्ट घातला त्याच दिसा तुमी भायर आसपाचें पार्टींतल्यान. पूण आजून हांवें पासियेंस काडला, जशें हेच्या पयलीं काडला. जुलियसा वांगडा 4 वर्सां काडलें, तेज्या स्टाफा वांगडा 3 वर्सां काडलें आनी भुरग्यांक खुबशे जाणां वांगडा 2-2 वर्सां काडलें. सो तशें तुमच्याय कडेन सद्या हांवें पासियेंस काडलेलें आसा. म्हाजो तो नेचर न्हू, पूण तो नेचर हांव फक्त पार्टेक लागून तो हांव दवरता. आनी वी आर नॉट द फर्स्ट पार्टी कोणाक भायर मारपाक. अशी खुबशे पार्टी आसा जेंच्यांनी भायर मारलें. हांव मागता विशेशा कडेन की लास्टीनी कन्क्लूड करपाचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी तुमच्याच माध्यमाच्यान सगळे जे कोण फोन मारताले आनी जेंकां आजीचे पडलेले आसले तांकां सॉरी म्हणटा. कित्याक हो जो फेज आसा तो खंयच्याय घराक सुद्दां जर फॅमिली जर रावता तांकां सुद्दां खूब डिफिकल्ट. तेच फेजींच्यान आमी सगळे वयता. कित्याक हें आमी फाटल्या 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं अशें केन्ना चिंतलें हे लेवलाक पावतलें म्हणून. पूण एक इंटेन्शनली पार्टी ब्रेक करपाची कॉन्स्पिरसी चालू आसा आनी ही तुमी पळयल्यात. पयर जेन्ना इतके दीस आमी ओगी आशिल्ले
आमचे अगेन्स्ट वेगवेगळे पोस्टर्स येताले, वेगवेगळे फेक पेजीस करून आदित्य देसाय हो फेक पेजीस ताका आमी पयलींच्यान वळखता, कशे तरेन तो पेजीस सांबाळटा, कशे तरेन तो भुरग्यांक यूज करता, जेंकां अशे आवय बापायचे हें आसता तांकां यूज करता, आनी ते तरेन ते त्यो पेजी चलिल्ल्यो तरी सुद्दां आमी ओगी रावले. पूण जेन्ना मडगांव मिटींग जाली तेन्नाच्यान जो बस जालो तो तुमकांय खूब जाणां आवडलो ना, तो तुमी तेन्नाच पळयतालो. पूण आमी हे पयलींच्यान पळयत आशिल्ले, विरेशा कडेन पर्सनली मिटींग जाताल्यो वेगवेगळ्यो. लास्ट 2 वर्सां आमी म्हणटाले, कित्याक हे नॅरेटिव्ह सेट करता हें क्लियरली दिसतालें की मनोज वर्सीस विरेश हें चालूच आशिल्ली इतकी वर्सां. पण विरेशाक फक्त एक सिंपल व्हिडिओ काड म्हणून सांगलेलो, तो व्हिडिओ ताणें केन्नाच काडलो ना. सिंपल व्हिडिओ, जसो व्हिडिओ जेन्ना म्हाजे आनी मनोजा भितर जेन्ना बेश्टे हें जाल्लें, आमी तें नॉर्मली करता, पूण तुमकां लागून तें न्यू आशिल्लें. पूण म्हाका तें एक्सप्लेन करपाक करून जेन्ना तें क्लियर जालें, सेम तरेन तेन्नाच सॉल्व जाता आशिल्लें 2 वर्सां पयलीं, पूण तेणें तें केन्नाच केलें ना. आनी आयज जेन्ना हे स्टेजीर पावले आनी आमकां तुमकां इतकें हें करून ती प्रेस घेवची पडटा, हेजे हेतून आमी दुख्खद अशें कांय ना. दुसरी गजाल, जशें मनोजान म्हणलें आतां, की आमी एक 7-8 दीस पयलीं संजो जेन्ना मडगांव जी मीट जाल्या तेजे पयलीं, कित्याक हें आमकां नाका, असले पॉलिटिक्स करपाक जर आमी येवंक ना. आमी स्वताक रेव्होल्युशनरी म्हणटा आनी रेव्होल्युशन करूनच हें आयज कितें तें घडलां इतकें बरें. तेन्ना क्लियरली CEC ग्रुप जे ग्रुपान विरेशू आसा, ते ग्रुपान क्लियरली मनोजान सांगलेलें की पार्टी जाय जाल्यार तुमी घेयात म्हणून. तेणें उलयलें, तुमकां एक वेळ विश्वास दिसचो ना, पूण हे पळय ह्यो त्यो मॅसेजी CEC ग्रुपान आशिल्ल्यो. मनोजान त्यो क्लियरली सांगलेलें की पार्टी घे म्हणून. पूण तेंच्यांनी पार्टी ब्रेक करपाक, पार्टेन अशें भितर हें चालू जालें की एक लिडर हाय लिडर करपाक अशे तरेन ती मिटींग घेतलेली. म्हणल्यार मनोजा पेक्षा आपूण व्हडलो लिडर, हे तरेन कितें चिंतता विरेश, कितें चिंतता हें आमी इमेजीन करपाक शकना, अशे तरेन आसा. आयज जेन्ना हें घडटा तेन्ना तेका पडलेलें ना बाबा हांगा CEC मिटिंगेक येवपाचें. जावं आमी जेन्ना पर्सनल, आमी पयलीं फ्रेंड्स, आमी मागीर पॉलिटिकल आउटफिट जाल्या, पूण तेजे पयलीं आमी फ्रेंड्स. ताका कितक्योश्योच आमी मॅसेजीस केल्यो, WhatsApp कॉल केले, पूण एकूय दीस केन्ना तेणें तेजे रिप्लाय दिवना. आनी आयज सकाळ फुडें म्हाका फर्स्ट रिप्लाय येयला की आपूण आयज येवपाक शकना आनी आपलें कितें तें जें एक्सप्लेन केलें तें सगळें एक्सप्लेन करचें पडटलें तुमकां. पूण हे तरेन हें घडटालें भितरलें सगळें. आनी तेका जेन्ना आमी म्हणलें की आमी पर्सनली मेळुया म्हणून, जाल्यार तो रेडी ना. हें कित्याक घडटा खबर ना तेका, कितें चल्लां तें, कोण तेका भितरल्यान हें करता तें खबर ना. तेका बाकीचें कितें आयज तेका सपनां पडटा आसतलीं मे बी, की आपूण खंय तरी आमच्या आरजे वांगडा रावत जाल्यार आपले त्रास जातले जावं आनी कितें तें तेका तुमी विचारपाक जाय मुद्दम जेन्ना मेळटा तेन्ना. कित्याक तो फेसबुकार पीस म्हणून घालता, पूण आमच्या हांगा लायफ हेल जाल्ल्यान प्रत्येक जाणां मिनटां कॉल सेंटर कशें फोन करता आनी सगळ्यांक फोन घेवपाक पॉसिबल ना. कित्याक ही पार्टी एक काळजांतल्यान, म्हणल्यार काळजांतल्यान जाल्ली एक पार्टी, ही बेश्टीच पॉलिटिकल पार्टी न्ही. हांव पयलींच्यान हेजें पळयता, कित्याक आयज जो मनीस म्हाज्या सायडीक बसला मनोज परब, ते मनशान आयज एकूय एस्टाब्लीश लिडर घेयनासतना, म्हणल्यार तो कोण ASI नाशिल्लो, PSI नाशिल्लो, जावं IPS आशिल्ले, अशें कोण तरी व्हडलो एडवोकेट नाशिल्लो, अशें लिडर घेयनासतना आयज 100 ऑफ लिडर तयार केला. आनी विरेशूय तेजोच एक हें म्हणटा तसो आमी तेजोच एक भाग. पूण आयज हो विरेश आमकां आयकना, जावं आमचे कडेन आयज तेका एक टायम ना म्हणून सांगता आपल्याक. जेन्ना आमचे फाटल्यान जे CECचे मेंबर जाले तेंच्यांनी खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमच्या माध्यमाच्यानूय खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमचे थोडे एडिटर्स आसा तांकां पर्सनली मॅसेज धाडली विरेशाक मेळपाक लाय म्हणून, पूण तो थंय रेडी ना. आनी हेंच्यांनी जेन्ना मॅसेज केली तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलें की आपल्याक टायम ना म्हणून हें पळोवपाक. जेन्ना एक घर फुट्टा, एक घर मोडटा, इतके जे सॅक्रिफायसान जे तयार केले ते घर जेन्ना मोडटा तेन्ना तुका टायम ना म्हणल्यार तुजी मेंटलिटी खंय आसा ती खबर ना. आनी ही पार्टी प्रत्येकाक सांगपाक एक नॅरेटिव्ह तेंच्यांनी सेट केल्लो, स्टार्टिंगच्यान सेट केल्लो की पार्टी बंद उडयता म्हणून. सगळ्यांनी क्लियर केला तेजेर, पार्टी बंद उडोवपाक लागून तयार केल्ली ना. हे पार्टीन जें कितें पयलींच्यान पळयलां तांकां खबर आसा ही पार्टी कशी तयार जाल्या. ही पार्टी अशी बंद जावची ना. ही पार्टी एक काळजांतले गोंयकारांची आपली पार्टी म्हणून खंय प्राउडली सांगता गोंयकार, ही पार्टी अशी बंद करपाक न्ही. तुमी कितें नॅरेटिव्ह सेट करा. आमी आयज समर्थ आसा, हांगा जितके बसले ते आमकां पयलींच्यान संवय आसा. आमी डायरेक्ट वयल्यान कोण तरी पयशे घेवन पडलेले तसले मनीस न्ही. ही पार्टी आमी एक्टीव दवरपाक जावं पार्टी घट दवरपाक आमी समर्थ आसा. कित्याक आयज ही पार्टी बेश्टीच जाल्ली ना.
ताका लागून सगळ्यां कडेन मागता की तुमी बेश्टेच हे जावं नाका की पार्टी बंद अशें कांय जायना. हेजेर तुमकां ते मुद्दम हे करता की पार्टी बंद जातली आनी ते ब्लेम गेम स्टार्ट जातले आनी थंयच्यान ते नॅरेटिव्ह आनी तेंचो तो स्ट्रॉंग जातलो. देव बरें. एजीएम 4 वर्सांतल्यान रावता आनी तुमचो टर्म सोंपलो काय म्हणून पळय पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा पळय ते पार्टीच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे जनरल बॉडी मिटींग जाता. आमी कितें बाय लॉ करपाक जाय ते लॉ सगळे आमी फॉलो करता. आयज कितें जालां थोड्यांक पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें तें खबर ना, थोड्यांक जनरल बॉडी मिटींग कितें तें खबर ना. सो ताका लागून नाजाल्यार म्हणून सांगता जेन्ना सायको लिगल एडवायजर जेन्ना आसा तो सायको लिगल एडवायजर कितें लिगल एडवायस दितलो आनी कितें सांगतलो पळय तें आमी जाणा. सो आमी जर कायदो एवरी वर्स आमकां पार्टीचो रिपोर्ट धाडचो पडटा. एवरी इयर आमकां पार्टीचे मिटिंग्स हें तें सगळें धाडचें पडटा. जर आमी पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन जर खंय तरी फॉलो करूंक नासले ते सांगता तशें जनरल बॉडी मिटींग तेंच्या प्रमाणे घेवपाक जाय ती घेवंक जर नासली जाल्यार आमकां समन येवपाचें, आमकां इलेक्शन कमिशना कडल्यान लेटर येवपाचें, आमकां रिप्लाय दिवचो पडटलो, आमकां जनरल बॉडी मिटींग घेवची पडटलें. सो तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगता जें कितें आमी करता तें बाय लॉ जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा पार्टीचें तेच्या प्रमाणे करता. इलेक्शन कमिशन आमचो बापूय त्या बापायक कितें आमी दिवपाक जाय तें सगळें दिता आनी त्या रितीन ही पार्टी सुरळीत सगळ्या तरेन चल्लेली आसा. आमकां पार्टी तुमचो टेन्युअर पळय लक्षांत दवर एजीएम तुमच्या मार्फत आतां एक सांगपाक सोदता की जी जनरल बॉडी मिटींग आसता ती मिटिंगेचो टर्म आसता 4 वर्सांचो. आयज जे ते म्हणटा पळय मार्चान आमचो टर्म काबार जालो म्हणून आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली 2023 जानेवारी आमचो टर्म काबार जाता जानेवारी म्हणून 27. सो तांकां जे परतो रिपीट करता जे लिगल एडवायस करता जे ब्रेन वॉशिंग चल्लां म्हणजे भुरग्यांक भडकोवपाचें काम चल्लां. म्हणजे तुमी पार्टी इल्लिगल चलयता हे दादागिरी करता आमकां रिपोर्ट दिना. आमचे ऑल गोवा पार्टी एक्टिव्ह मेंबर्स मिटींग आमचे 2 जाले. त्याच्या भायर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग्स जातात कंटिन्युअस. त्याच्या भायर आमचे सेलिब्रेशनाची मिटींग जाली, आमचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स जाता. अशे कितलेशेच मिटींग जाले. सो तेन्ना केन्ना हो प्रश्न येवंक ना. आयज मदींच कोण तरी एक सायको तो आदित्य देसाय लिगल एडवायजर येता आनी भुरग्यांक उलयता की एजीएम जावंक ना आनी भुरगीं आमकां मेल करता. म्हणून कायद्याची नॉलेज आसपाक जाय. म्हाकाय खंय तरी वायट दिसता की ज्या भुरग्यांक आयज घडयला ज्या भुरग्यांचेर हांवें इतली मेहनत केला आयज ते भुरगे खंय तरी त्या लेवलाचेर पावूंक ना. त्या लेवलाचेर ते पावपाक जाय आसले, त्या लेवलाचो तेंच्यान अभ्यास करपाक जाय आसलो. हांव सदांच भुरग्यांक सांगता कितेंय करच्या पयलीं अभ्यास करा, स्टडी करा. प्रेसाक बसच्या पयलीं सुद्दां स्टडी करा. प्रेस कॉन्फरन्साक बसता इंटरव्यू गोयच्या पयलीं अभ्यास करा विशयाचेर आनी करा. सो अभ्यास जेन्ना करिना सायको लिगल एडवायजरांचेर जेन्ना तुमी आयकता तेन्ना असले परिस्थिती आनी नसली प्रेस कॉन्फरन्स कालूच तुमी पळयला कितें प्रेस मनाक दुख्ख जालें की आरजीचें ऑफिस आसतना जेचे 70,000 आमी रेंट भरता तेचें ऑफिस आसतना खंय तरी भाड्याच्या हितून भाड्याचे बैल कशें मिटींग प्रेस कॉन्फरन्स घेवप एक दुखद घटना आसली. आमकां जर सांगलेलें ऑफिस ओपन आसता 6 मेरेन हांगा येवन ऑफिसान येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकताले पूण तेंच्यान ती घेवंक ना. कित्याक कोण तेंकां कितें करता कितें तें तुमी जाणा. मनोज तेणें आतां विचारलें एन्युअल बॉडी मिटींग जावन तुमची एन्युअल 4 इयर्सांक एक फावट जावपाची वो एवरी इयर जावपाची. जनरल बॉडी मिटींग आसता पळय ही पार्टी हांगा जनरल बॉडी मिटींग आसता. जनरल बॉडी मिटींगेचो टेन्युअर आसता 4 वर्सांचो. ते 4 वर्सान तूं एकदां जाल्या उपरांत ती 4 वर्सान तुवें घेवप ती खंयसरूच कॉन्स्टिट्युशनान एवरी इयर घेवप ना. पूण आमी ऑल पार्टी मेंबर्स मिटींग म्हणून एवरी इयर घेता. जे आमी 2024 घेतले, 25 घेतले, 22 घेतले, 23 घेतले. आमी ऑल गोवा मेंबर्स ऑल गोवा एक्टिव्ह मेंबर्स मिटींग घेता आनी त्या मिटींगेक हे सगळें आमी डिस्कस करता. पार्टी कशी फुडें वयतली, मेंबरशीप कशी करपाची, कोणें कितलें करपाचें, फंडींग कशें हाडपाचें, ECS कितलें करपाचें सगळें आमी त्या मिटींगेन डिस्कस करता. सो आयज थोडे नेरेटिव्ह सेट करता की आमी मिटींगूच घेवनात, कोणाक कांय सांगूंकूच ना. म्हणजे आयज इतले म्हणून कालची प्रेस कॉन्फरन्साची गडबड कित्याक जाली तें सांगता तुमकां. जे भुरग्यांक हांव रेव्होल्युशनरी म्हणून ट्रेन केल्ले ते सत्य उलोवपाक केल्ले, ते फोटींग उलोवपाक न्हू. जेन्ना ते फोटींग उलोवपाचे आसले पळय म्हणून ते काल गडबडले. ते फोटींग उलोवपाचे आसले म्हणून ते गडबडले. जर थंय सत्य उलोवपाचे आसले कोणाचे अगेन्स्ट जर थंय जर कोणाक एक्सपोज करपाक जाय आनी कितें आसलें ते जर सत्य आसलें जाल्यार ते गडबडचे नासले. तुमी जी तेंची ज्या रितीन धजा उडयल्या पळय तेन्ना म्हाकाय दुख्ख जालें खंय तरी आयज हांवें जे घडयल्ले रेव्होल्युशनरी आयज थंय गडबडटा म्हणून प्रेसाक बसून.
म्हणजे हांवें 4 वर्सां ह्या 9 वर्सां केलें कितें हांकां उलोवपाक सुद्दां धडे हांवें शिकोवंक ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें पूण मागीर हांवें चिंतलें बाबा ते उलयले तशें कित्याक हेच्या पयलीं ते प्रेस कॉन्फरन्स घेताले हेच्या पयलीं ते व्हिडियोज काडटाले हेच्या पयलीं ते प्रोटेस्ट करताले इश्यू घेताले पूण जालें कितें कित्याक हो कोण तरी एक नॅरेटिव्ह सेट करून तेंच्या फुड्यान दवरले ती स्क्रिप्ट दिली आनी ती स्क्रिप्ट सारकी पाठ जावना तुमचं टेन्युअर किती ना, आहे? ना, ना, म्हणून- म्हणून ना, करपाची decision जाल्ली अशी. ना, ना, एकूच ऍड करता तेका ऍड करता की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर पीपल रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट ते ऍक्टान खंयसरूच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग घेवपाक जाय म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान खंयच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल मिटींग घेवपाक जाय म्हणून जनरल बॉडी मिटींग जी आमी जानेवारी 23 घेतला ती आमी आमचो टर्म सोंपतलो तेन्ना घेतले आनी तेन्ना मागीर कितें आहा तें म्हणजे चार वर्सां term. 4 वर्सां term. ओके आता कितें जालें सांग तूं आतां तेका सायको म्हटलो बरोबर सो तुमी फेसबुकार भाशा जी वापरता ती आमी पळयत जाल्यार इतली दिसता की बाबा प्रेसिडेंट वापरता हे तुमी पदारी तूं आतां तेका सायको म्हटलो फाल्यां तुका जर डबल सायको म्हणूंक शकता बसल्यार ते ट्रिपल सायको म्हणूंक शकता सो तुमी ते मातशी लेवल देंवयता कशें दिसता पळय. भायर तू म्हणटा तुजे पर्सनल ना पळय तूं आतां पर्सनल लेवलाचेर सांगता कित्याक तुमी ह्या पार्टी वांगडा असोसिएट ना नाजाल्यार पार्टी घडयताना तुमी नासले ही पार्टी खंयच्या घामान आनी कश्टान आमी घडयला ते आमकां खबर आसा ते पार्टीच्या अगेन्स्ट जेन्ना कितें जाता आमकां न्हीद पडना आमकां झेम पडना आमी घराक कशें रावतात कितें करतात आनी खंयच्या प्रेशरान आनी टेन्शनान तें आमकां खबर आसा जर म्हाज्या भाशेचो कोणाक प्रॉब्लम जाता हांव परतो सांगता तेका आय कॅनॉट हेल्प हांव कोणाक हांव प्लीज करपाक येवंक ना आनी हांवें कोणाक लोकांक गाळयो मारूंक ना आनी हेच्याय पयलीं जर हांव कोणाचेर चडला आनी कोणाचेर रागान उलयला जाल्यार जेका लोक घरान बसून गाळयो मारताले सोफार बसून पळय तेंचेर हांव ओपनली चडला गाळयो मारूंक ना म्हजो एक तरी व्हिडियो दाखयले जितून हांवें कोणा खंयच्या लिडराक नाजाल्यार खंयच्या चीफ मिनिस्टराक नाजाल्यार मिनिस्टराक हांवें गाळयो मारल्याले जेंका लोक बार्रार बसून गाळयो मारता जेंका लोक हॉटेलार बसून गाळयो मारता नाक्यार बसून गाळयो मारता बसीन गाडयेन बसून गाळयो मारता घरा सोफार बसून गाळयो मारता तेंकां तेंचे जे काळजातले आसा तेच हांवें फक्त पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर रागान उलयला आनी हेजेर जर कोणाक राग येयलो तेकाय हांव काय करपाक शकना आनी जर फेसबुकाचेर हांवें घातलें जाल्यार तें घालपाक म्हाका भाग पडले कित्याक हे 2 वर्सां कारस्थान चलताले ते दीस जी मिटींग जाली दॅट वॉज अल्टिमेट तेतून आमकां सगळ्यांक दुख्ख जालें सो कोणाक जर दिसता हेतून म्हाजी लायकी देंवला म्हाजें लेवल देंवला जाल्यार म्हाका फरक पडना म्हाजें लेवल आसा त्या लेवलाचेर हांव खूश आसा हांव कोणाक हांव प्लीज करपाक ना कोणाक काय हें करपाक ना हांवें कोणाक गाळयो मारूंक ना कोणाक काय दुखोवंक ना नाजाल्यार कोणाक काय वायट उतरां दिवंक ना हांवें कितें आहा रियलिटी ती बरयला तेतून जर लेवल म्हाजें देंवता जाल्यार देंवता नॉट एन इश्यू मनोज तुम्ही Discussion केलं की तुम्ही आदित्य देसाई solely responsible for the divide. आदित्य इट इज नॉट ओनली आदित्य देसाय तेच्या फाटल्यान आनीकूय भुरगे आसा जशें हांवें नांव घेतलें लिसिओ रोंगटॉन आसा आनीकूय भुरगे आसा एक ग्रूप जाला आनी तो ग्रूप हें सगळें कारस्थान करता हेच्या फाटल्यान फक्त 2च मनीस आसा ना पण हे 2 मेन मनशांची हांव नांवां घेता पूण हेच्या फाटल्यान आनी भरपूर एक ग्रूप आसा सर्टन सेक्शन आसा जे सेक्शन हे सगळें चलयता म्हणून पार्टी डिसॉल्व करपाचें डिसिजन घेतलेलें फाटलें डिस्कशन जालें पळय जशें अजयान सांगलें आमी एवरी इलेक्शन जाल्या उपरांत आमची CEC बॉडी जाल्यार आमी एक डिसिजन घेता आनी एक विचारता भुरग्यांक की फुडलें इलेक्शन आसा तें तुमकां कंटेस्ट करपाक जाय काय नाका आनी करतले जाल्यार कशें करतले हें तुमी आमकां सांगपाक जाय कित्याक कालूच तुमी पळयलें प्रेस कॉन्फरन्साक विशाल देसाईन कितें सांगलें की आपूण एक्टीव नासलो प्रशांत पागीन कितें सांगलें आपूण एक्टीव नासलो तशें खुबशे भुरगे आपले पर्सनल लायफान बिजी आसा आनी आमी तांकांय ब्लेम करिना आनी बाकीच्याय भुरग्यांक ब्लेम करिना सो इलेक्शन म्हणजे सादी गजाल न्हू आनी आमी जर इलेक्शनाक देंवता जाल्यार आमी होल हार्टेडली देंवपाक जाय बेश्टे नांवांक कंटेस्ट करपाक न्हू तेका लागून आमी भुरग्यांक एवरी टायम विचारता की हें आतां इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक देंवपाची तुमची तयारी आसा तुमकां तुमचो टायम दिवपाची तयारी तुमची आसा फाल्यां फंड जनरेट करपाची तुमची तयारी आसा खुबश्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें की आमकां खूब प्रॉब्लम जाता आमचें काम आनी हे डोर टू डोर बाकीचे एक्टिविटी मॅनेज करप आमकां प्रॉब्लम जाता बट इलेक्शनाच्या टायमाचेर आमी एक्टीव रावताले पूण आतां आमी जशें 2022 आमी 24 वरां दिताले काम धंदो सोडून रावले ती रिस्क आमी आतां घेवपाक शकना म्हणून भुरग्यांनी सांगलें आमी भुरग्यांक मागीर सांगलें की जें तुमचें कितें आसा तें तुमी वचोन तुमच्या ब्लॉका कडेन उलया ब्लॉका कडेन उलोवन कितें तें आमकां सांगा ब्लॉकाची तयारी आसा ब्लॉक कितें म्हणटा हें आमकां सांगा आनी प्रत्येक ब्लॉकान ज्या जाग्याचेर मिटींग जाल्या प्रत्येकाचें हें आसलें की आमी काम करपाक तयार आसा आनी आमी
ह्या फावटी सिरियसली काम करतले. जर आमी ह्या फावटी टायम दिवंक नासलो तसो टायम आमी ह्या फावटी गेल्या फावटी मॅक्झिमम टायम आमचो जाता तितलो दितले आनी पार्टी चलयतले. तुम्ही एक म्हणलं की कोणाचेर एक्शन घेवपाक तुम्ही फाटी सरचे ना. सो हो तुम्ही विरेशान दिता सगळे विरेश जावं कोणूय जावं फाल्यां कोणूय पॉलिटिकल ह्या पार्टीचो जो मेंबर आसा आनी जर तो मस्ती करता, पार्टीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीचे आयकना, पार्टीच्या वयर समजता, तेचेर प्रत्येकाचेर एक्शन जातली. आमी प्रत्येकाक टायम दीत आसा, विदेशाकूय आमी टायम दीत आसा. एक्शन म्हणल्यार म्हणून कितें एक्शन जातली ती कितल्या जाणांचेर तुम्ही ऍक्शन घेतली? म्हाका दिसता 7-8 जाण आसतले टोटल. पळय थोड्यांक आमी काडला आनी थोडे पार्टीचे मेंबर नासले, असोसिएट आसले तेंच्यांनी मेंबरशीप तेंची नासली, तेंकां आमकां असोसिएट ना म्हणून आमी मेल केला आनी व्हडलें कांय ना. एमएलए कितलो टाइम दिला तुम्ही? एमएलए कितलो टाइम दिला रिप्लाय करपाक? फाल्यां आमी आपयला फाल्यां येयला आमी आपयतले. फाल्यां येयला एक्सपेक्ट करतले काय म्हणटा तेका पार्टी येतलो? ना परत एकदा हांव सांगता पळय. 16 एप्रिलाक आमी तेची लोकच नोटीस धाडलेली. 21 एप्रिलाक रिमायंडर धाडलो. 29 एप्रिलाक परत सेकंड रिमायंडर धाडलो. सो मेक थर्ड रिमायंडर, फायनल रिमायंडर तेजे मेल येवकूच ना. जेन्ना सांताक्रूज तुम्ही क्वेश्चन विचारला तेच्या नंतर तेका 1:55 एक्झॅक्ट सकाळी आयज त्यांनी रिप्लाय केला रातचे की काय आपल्याक आपली जी शोकत नोटीस आहा ती रॉंग आहा, तुम्ही फाटी घेवची. आता त्याच्यानंतर सीईसीन डिस्कस केला की मडगांव मिटिंगेक त्यांनी चेअर केल्ली म्हणून आनी अश्यो अश्यो एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाला. सो तेका लागून आमी फाल्यां तेका आयज रेजोल्युशन पास केलें की फाल्यां ऑफिस बेरर सगळे मेळटले. तो टायम कितें एक्झॅक्ट तो तुमकां आमी कळयतले. तो फाल्यां आमी तेजें डिसिजन जावन फुडलो आयची तुजी मिटिंग सीएसी कितले मेंबर्स आसता तुमी? आमचे एक्चुअल 21 मेंबर्स. 21 मेंबर्स. सो 21 मेंबर्सांतले फकत तो एक विरेश नासलो, आमचो राजेश रेडकर तो आउट ऑफ स्टेशन आसा. मागीर कॅन्डिडो नासलो, तो काल प्रेस कॉन्फरन्साक बसलो. आनी प्रेमानंद गावडे नासलो, ती हे नासले. आनी राजेश आमचो रेडकर तेणी इंटिमेट केल्लें की आपूण आउट ऑफ स्टेशन आनी विरेश एक नासलो. आता तुझ्या प्रेस कॉन्फरन्सांतून एक म्हटलेलें आसा कितें दॅट हीज परफॉर्मन्स इन द असेंब्ली एंड ऑल वर नॉट गोइंग वेल. हेजे दिनेश बोरकाराचें तुवें म्हटलेलें पळय आनी ताका लागून डिस्कस करूंक जाय आसलें. For the last how many years you felt that it is not हांवें अशें म्हटलें की तेचे परफॉर्मन्स अपग्रेड करपाक ताका लागून डिस्कस करपाक जाय. सो केन्ना तुमकां दिसलें बाबा हेजे आनी फाटल्या इतल्या वर्साक 4 फूल असेंब्ली आसता. सो वेन यू फेल्ट बिकॉज आमी तुमकां असेंब्लीन पळय जेन्ना मिडिया जेन्ना लास्टाक एक एनालिसीस दिता आनी सगळे जे एक्सपर्ट्स आसा ते बसता आनी उलयता की ह्या असेंब्लीक कोणाचे परफॉर्मन्स बरे जाले, कोणाचे कोण देंवलो, तेन्ना विरेश आमकां सदांच हांव विरेशाक सदांच सांगतलो की टू टॉप 2 न्हू, तूं टॉप 1 वयर आसपाक जाय. आयज जेन्ना विजय सरदेसाय सदांच टॉप आसता जाल्यार विजयाच्या लेवलाक तुवें पावपाक जाय. विजय सरदेसाय टॉप कित्याक आसता? बिकॉज तो अभ्यास करता. तो एक म्हयनो कोणाकूच तोंड दाखयना, तो सगळ्या विशयांचेर अभ्यास करता, बसता आनी तो उलयता. आमकां विरेश तसोच जाय आसलो आनी तेका लागून आमी जी मेहनत घेवपाक जाय आसली तें सिरियसनेस तेका आमी दाखयलें. सीईसी बॉडीक आमी मिटींग घेतली आनी सांगलें विरेशाक की तुवें असेंब्ली जावच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं तुवें तुजें कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे अपियरन्स आहा पळय ते कमी करपाक जाय, तुजे इव्हेंट्स कमी करपाक जाय, फंक्शनां कमी करपाक जाय, तुवें सेक्युरिटेट रावपाक जाय आनी अभ्यास करपाक जाय. आमी तुका हेल्प करपाक तयार. आनी तेका लागून तुमी पळयता थोडे असेंब्ली ज्या जाग्याचेर आमी आमचें तन मन धन दिला त्या जाग्याचेर विरेशाचे परफॉर्मन्स खंयच्या लेवलाचेर आसले आनी आमी सेलिब्रेट करताले. जेन्ना विरेश टॉप 2 येतालो वी यूज टू सेलिब्रेट. आमकां प्राउड फील जातालें की आमचो आमदार खंय तरी हे जाला. कोण पळय टॉप 2 आयज एनालिस्ट जेन्ना एनालिसीस जाता, एक्सपर्ट उलयता तेन्ना प्रत्येक जो रिपोर्टर आसतलो, एडिटर आसतलो तो उलयता की आयज विरेश बरो, ह्या असेंब्लीक विरेशान बरें पळोवं. फॉर एक्झाम्पल ही गेल्या असेंब्लीच्या पयलींची असेंब्ली जशें सगळ्यांक सांगलें की विरेश ह्या फावटी शिकून उलयलो, बरो उलयलो, विरेचे परफॉर्मन्स बरे आसले, विरेशान बरे विशय मांडले, विरेचो अभ्यास बरो आसलो, हें सगळें आयकून आमकां हें जातालें. पूण जेन्ना खंयच्याच हितून न्यूजान तेजें नांव येता तेन्ना आमकां दिसतालें की बाबा विरेश तूं खंय तरी सकयल पडटा, सो तूं वयर उरपाक जाय, सदांच वयर उरपाक जाय. आनी सदांच तेका वयरूच काडला आमी खंयसरूच विरेशाक देवंक ना. फॉर युअर एक इन्फॉर्मेशन एक गजाल सांगता. जेन्ना टीसीपी तेका ते बांबोळच्या प्रोजेक्टाक लागून त्रास करताली, विरेश सद्दां वचून ते डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन वचून लेटर मागतालो, स्टॉप ऑर्डर मागतालो, तेका तो केअरलेस करतालो. तेन्ना मागीर बांबोळे एक हें काडलें, कॅन्डल लायट काडली. ती कॅन्डल लायट काडली कित्याक तें बांबोळचें कन्स्ट्रक्शन बंद जावपाक जाय, कसलें तें मेगा वायट काय कसलें आसलें वर्ल्ड वायड ते बंद करपाक.
तेन्ना हांव आनी अजय आमी नुव्याच्या मिटिंगेक गेल्ले बेतालबातीच्या नेताले आमी. तेन्ना गाडयेन आमी डिसिजन घेतले दोगांनी की विरेशाक ह्या फावटी फुटपाथार देंवोवपाचो, फुटपाथार बसोवपाचो त्या ऑफिसाच्या भायर. कित्याक आमचो आमदार आरजीच्या आमदाराक केअरलेस करता म्हणजे हो डेप्युटी टाउन प्लॅनर समजता कितें. आमचो आमदार वचून थंय भीक मागता, स्टॉप ऑर्डर दी, स्टॉप ऑर्डर दी, स्टॉप ऑर्डर काडिना, केअर करिना. आमकां हट जालें कित्याक आमी अशें केन्ना जगोंक ना आनी आमी केन्ना अशें आमकां आमच्या आरजी अशी कोण केअरलेस केल्लो आमकां पटोंक ना मना. तेका लागून आमी जेन्ना तो प्रेस हें चलतालें, प्रेस बायट चलताली, कॅन्डल लायट चलताली, तेन्ना आमी डिक्लेअर केलें विरेशाक इन्फॉर्म करच्या आदीं की आमचो आमदार डेप्युटी टाउन प्लॅनराच्या ऑफिसाच्या भायर फुटपाथार न्हिदतलो जो मेरेन स्टॉप ऑर्डर मेळची ना. तुम्ही हाडलो ताका? आमी हाडला, पार्टीन हाडला. ताका गिन्यान हाडलें तर? तेका गिन्यान नासलें आनी आमचो आमदार थंय बसतलो म्हणून आमकां गॅरंटी आसली. आमी जेन्ना तेका सांगलें तो थंय बसलो, आख्खी पार्टी फूल पार्टी, थंयच्या जेवणाची वेवस्था, थंयसर फॉगिंग करप, फॅन करप आनी कितें माती गोबर सगळी आख्खी कोणा मॅट्रस हाडप सगळी वेवस्था पार्टीन गेली. पार्टीन खंयसरूच आमदाराक एकटो उडोवंक ना. ज्या ज्या जाग्याचेर आमदाराक वयर काडपाक जाय, तो मागीर 39A प्रोटेस्ट जावन नाल्यार बाकीचे जे प्रोटेस्ट जावन, हांव आनी एक उडास करून दिवपाक सोदतां. जेन्ना सानंद्रेन उदक आसनासलें, आमदार जाल्लो 1 वर्स जाल्लें, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर्स जाय दिल्लें, आनी सदांच तेका उदकाचो प्रॉब्लम. कित्याक हेच्या पयलींच्या आमदारांनी कितें पाड घातला तेका लागून विरेशाक निवडून हाडलेलो. आनी विरेश सदांच PWDन वयतालो, वयल्या त्या ऑफिसान वयतालो, PCक मेळटालो आनी सांगतालो उदक ना उदक ना. तेन्ना आमी पार्टीन विरेशाक फोर्स करून थंयसर प्रोटेस्ट करपाक लायलो. तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो आनी तेन्नाच्यान लोकांक उदक येवपाक लागलें. सो ज्या ज्या टायमाचेर विरेशाक गरज आसली नाल्यार आमकां दिसलें की विरेशाक पार्टीन सपोर्ट करपाक जाय, तेको दिवपाक जाय, वयर काडपाक जाय, त्या टायमार विरेशाक वयर काडला. तुमकां आनी एक सांगता, गेली जेन्ना असेंब्ली जाल्ली, गेल्या म्हाका दिसता एप्रील मे खंयची जुनाची मदली जुनाची जाल्ली 25, तेन्ना अजय खोलकराचें निकतें लग्न जाल्लें. 7 दिसां भितर हो भुरगो अजय खोलकर विरेशा वांगडा एका फ्लॅटार रावन विरेशाक सगळी भाशणां बरोवन दिवन, सगळो रिसर्च करून, सगळी ट्रेनिंग दिवन 7 दीस म्हणजे लग्न जावन भोंवपाक सुद्दां वयचो सोडून तो विरेश वांगडा फ्लॅटार रावला. हो भुरगो 2 म्हयने आयज ना. इतलें हें कित्याक सांगता की आमकां काळजांतल्यान आमचो आमदार सदांच वयर सरलो जाय. कितें कितें 16 तारखेक शोकस नोटीस धाडिल्ली. तुमचे कडेन मिनिट्सचे रिपोर्ट केन्ना मागिल्लो ताणी? मिनिट्स जी आसली, जुलियसाक काडलेलें डिसिजन आसा पळय, 1 तारीख जी मिटींग जाल्ली, 1 एप्रिलाची मिटींग, तेन्ना आमदार येवंक नाशिल्लो. आनी तेन्ना मिटींग जातकीर आमी जे 28 मार्चाक जी हांगा ब्लॉकाच्या वांगडा मिटींग जाल्ली, तिजो रिपोर्ट आमी आनी कितें जालें तें डिसिजन एक क्लॅरिफिकेशन नोटीस आमी आमदाराक धाडली 1 तारखेच्या नंतर. मागीर 10 तारीख जेन्ना डिसिजन जालें की बाबा तेका जुलियसाक काडपाचो म्हणून, म्हणजे ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिवचें म्हणून, तेज्या नंतर तो पिरियड आहा 1 तारखेचो 10 तारखे 2 मिटिंगेचो पिरियड. त्या पिरियडान विरेशान ती 1 तारखेचे जे हे आसा मिनिट्स आहा ते मागला. 1 तारखेचे मिनिट्स आहा ते मागलेले. आमी तेका सांगलें ते मिनिट्स ते आमी तशें दिवंक शकना, तुका जाल्यार ते पळोवपाक यो. आनी ते रिजन तो आतां सायड करता की ते 1 तारखेचे मिनिट्स तुम्ही दिवपाक शकता एक्चुअली? आमी दिवंक शकता ऑफिसान आमी मेल करपाक शकना. फाल्यां एका विरेशाक केल्ले मेल मिडियाक लीक जाल्ले आनी खंयचीच पार्टी आपले कोणाक अशें मेल करिना. आपले कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट कोणें सांगला, खंयचो खंय बरयला. आमी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमी फॉलो करता, तेजेर तशें कांयच बरयलेलें ना. आमदार तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान बरयलेलें ना. जे अप्रूव्ह बाय इलेक्शन कमिशन. आतां पळय एक गजाल जाल्ली की आमी नोटीसी सारके धाडिना म्हणटा. एक म्हाका तुमी क्वेश्चन व्हॉट्सॅपार धाडटा, भुरगेपणा चल्ला म्हणून कोण तरी उलयलें. ते आमकां ऑप्शन आमचो हितून दिता, कितें म्हणटा तें आमचो कॉन्स्टिट्यूशन दिता, ऑप्शन आसा. आमकां स्पीड पोस्ट धाडूंक मेळटा ऑर आमकां ईमेल धाडूंक मेळटा, नाजाल्यार आमकां व्हॉट्सॅपार धाडूंक मेळटा. आमी पयलीं ईमेल धाडटा, आमी ईमेल कोण रिस्पॉन्ड करना म्हणून आमकां कॉल करता, नाजाल्यार व्हॉट्सॅपार धाडटा. इट्स ऑफिशियल. तशेंच ताका कितें सांगलें आमी की मिनिट्स जे आसा तूं पार्ट आसा, तूं CC मेंबर आहा, तुका रायट आसा, आनी फावंडर मेंबर, तूं MLA यो ऑफिसान एक टायम जाय आनी सगळें कितें आहा तें रेजोल्युशन तूं पास कर. पळय तेणी स्पेसिफीक कितें मागलेलें की जे तेजे रिलेटेड ते मिटिंगेर 28 तारखेर कितें जालां पळय ते तो पॉयंट तेणी मागलेलो. आनी तेच रिजन सांगता तो आतां की 10 तारखेक आपूण येवंक शकना, आयच्या मिटिंगेक येवंक शकना. सो अशें खंयसरूच ना की पयलींचे मिनिट्स दिवपाक जाय, एक आयटम दिवपाक जाय जाल्यारच आपूण CEC मिटींग अटेंड करतले. तशें जाल्यार आतां 2022च्यान 2024 पर्यंत आमी कितल्यो CEC मिटींग घेतल्यो, तेन्ना विरेशान मिनिट्स मागोवना, तरी पूण तो येयलो मिटींग. सो आतांच तो
दिता ओके वन मोर थिंग वन क्लॅरिटी जाय जुलियसाचे पत्ते सगळे थिंगाच मेंबर तो तुमचो आहा ना असलो पयलो केन्नाच असलो तो मेंबर रजिस्टर्ड मेंबर ना ना सो नाव देखून जाल्यार तुम्ही 4 पार्ट सीईसी तेजे डिस्कशन करप बिकॉज तो विरेशाचो स्टाफ म्हणून आहा तो विरेशा वांगडा मेळोन तो काम करता विरेशाचो स्टाफ म्हणून काम करता विरेशाचो क्लोज एड म्हणून काम करता तुम्ही विरेशाक सांगले तेजेर एक्शन घ्या म्हणजे एक्शन तेका समजय एक्शनूय न्हू समजय तेका तो करता ते बंद कर आनी 3 वर्सां जाली 1 आनी 2 दीस न्हू 3 वर्सां विरेशाक सांगले जो जुलियस कितें करता तेका स्क्रीनशॉट दाखयले मेसेज दाखयले कॉम्युनल मेसेज दाखयले आय एम नॉट अ रेव्होल्युशनरी घातली म्हटल्यार ती मेसेज दाखयली म्हाका गाळयो मारल्या ती मेसेज दाखयले सगळे विरेशाक 3 वर्सांनी दाखयता आमी एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज कोणाक लागता जुलियसाक लागता विरेशाक लागता विरेश जेन्ना नोटीस काढली नोटीसीन आमी कितें बरयलें की हो मनीस आमकां असोसिएट ना कित्याक तो असो वागता सो तेच्या वांगडा कोण असोसिएट जाय जाल्यार ती एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी ट्रीट जातली आनी ते आसता नोटीसेर पब्लीक नोटीसेर जेन्ना पब्लीक नोटीस आयज थंयचे भुरगे वायलेट करता आमदारूय वायलेट करता तेका लागून आमकां नोटीस धाडची पडली की बाबा हें तूं वायलेशन करता तूं तेच्या वांगडा कित्याक दिसता हें आमकां तूं रिप्लाय कर जाल्यार तो मिटिंगेकूय येयना सीईसीकूय येयना तो आमकांय मेळपाक आतां आमी लास्ट एक हें दवरला की बाबा तुका सीईसी फाटल्यान बदला इतल्या भुरग्या फुड्यान तुका बसपाचें नाल्यार आमच्या 3 जाणां फुड्यान तूं येवन बस फाल्यां तुका आमी टायम दिता त्या टायमाचेर यो तुका कितें पळोवपाक जाय तुका कितें सांगपाक जाय तें सगळें कितें तें सांग आमी सुशेगाद बसोया सुशेगाद आयकया आमकांय मडगांव मिटिंगेक तुवें कितें केलां तुजे जे कोण भाड्याचे बैल आसा तेंच्यांनी कितें केलां हें आमकां सगळें कळपाक जाय पार्टी कोण स्प्लीट करपाक सोदता डिवायड करपाक सोदता हें डिस्कशन करपाक आमी विरेशाक आपयता सो तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान तुमी मातशें प्लीज बरी अशी न्यूज करा की आमी विरेशा वांगडा बसोन हें सगळें सॉल्व करपाक रेडी आसा फक्त विरेशान फाल्यां हांगा ऑफिसान येवपाक मनोज एक विरेशान पोस्ट करलो की पयलीं 39A येयलो आनी हो तेजो सगळो सायड इफेक्ट सायड इफेक्ट प्रोटेस्टाक अशें जालें कितें ना 39A चो सायड इफेक्ट कितें सांगता 39A जालें पळय तितून आमी आमचो जीव लावन विरेश वांगडा थंय रावन विरेश थंय न्हिदलोलो पूण बाकी सगळे मॅनेजमेंट आमी करताले रातभर आमी थंय न्हिदताले दोन आमी भुरगे आमचे थंडेन जाम पडले सगळे तुमी जाणा दो कसो पडटालो तो हें सगळें जालें आसतना तांकां कितें दिसलें जे तेचे जे कोण आसा पळय क्लोज वन्स ते आतां न्यू जे जाला तांकां दिसलें की विरेश आतां जालो हिरो म्हणजे विरेश आतां पार्टीच्या वयर जालो सो आमी विरेशाक घेवन आतां वेगळें कितें तरी चूल मांडपाक जाय नाजाल्यार आमी पार्टी टेक ओवर करपाक जाय सो हो तो सायड इफेक्ट जालो तांकां तो सायड इफेक्ट तांकां म्हणून तेंच्यांनी बरयला पळय 39A आनी सायड इफेक्ट ते सायड इफेक्ट अशें जाले तेंच्या तकलेचेर की तांकां दिसलें की दे आर एबव पार्टी आनी आमी विरेशाक घेवन कितेंय करपाक शकता आनी हें तेंच्यांनी चालू केलें तुका तो कॉल्ड ऑफ केल्लो जाय आशिल्लो का नाका आशिल्लो तुका तो कॉल्ड ऑफ केल्लो जाय आशिल्लो का नाका आशिल्लो प्रोटेस्ट पळय कॉल्ड ऑफ कॉल्ड ऑफ केलो तेन्ना तूं सगळें लेट येयलो कॉल्ड ऑफ करपाचें काय कितें ना तें सगळें ते लेटर जेन्ना येयले तेन्ना एडवोकेट क्लाउड आल्वारीस एडवोकेट नॉर्मा दोगांय जाणां थंय आसलीं तेंच्या कडल्यान लिगल एडवायस घेवन तें कितें लेटर येयला तेचेर तें कॉल्ड ऑफ जाला सो जें कितें कॉल्ड ऑफ जाला आमकां तें मान्य आसा कित्याक तो लिगल एडवायस घेवन तें मान्य जालें आमी तें सेलिब्रेटूय केलें मनोज वन मोर थिंग आतां जस्ट बिकॉज यू आर तुम्ही ते जे तुमचा झॅडपीचा विषय काढला झॅडपी अशें just a clarity on that. ZP jenna election zala, there was rumors that one of the BJP minister had helped you all to win that election. So how PM म्हटला म्हणा तुका विचारला. So हेजेर आता तू clarity दी. पळय कशें आहा आमकां हेच्या पयलीं आमकां बीजेपीची बी टीम बीजेपी आमकां जिखयता बीजेपी सपोर्ट करता हो सपोर्ट करता तो सपोर्ट करता हे सगळ्या रितीन आमकां ते सांगता सो असल्या गजालींचेर रिएक्ट जावन आन्सर दिवप परतो ज्यो कित्याक हें आमकां लास्ट 9 वर्सां जालीं हेंच चालू परतें चल्लां MLA लास्ट खंयच्या मिटिंगेक येयल्लो रे CEC आन्सर करता लास्ट CEC मिटिंग 22 मार्च त्या मिटिंगेक गेल्लो त्याच्यानंतर 1 मार्च ची मिटिंग आसा तेणी आमकां सांगूंक ना बाबा ते खंय आसा कितें आसा आमी तुका टायम घेवन मिटिंग फिक्स केलें डिस्कशन 1 मार्च तो येवंक ना 1 एप्रील येवंक ना मागीर 10 एप्रील तो येवंक ना मग ती हिंगा मिटिंग सोडून तो चिमला आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन पावलो आनी ते पालकेक गेलो आनी आयची मिटिंग तो प्रश्न कितें आसा तो मिटिंगेक तो रिपोर्ट जो मागता पळय तेच्या उपरांत तो हांगा ऑफिसान येवन जेणी प्रेस कॉन्फरन्स बी घेतलेली काय ना म्हणून म्हाका सांग विनेश आरजीकडच्यान पयस पयता अशें आतां वयता काय ना तें फाल्यां कळटलें फाल्यां आमी तेका आपयला हे सगळ्याचेर उलोवपाक कित्याक आमी पर्सनली हें जावन तेच्या कडेन उलोवंक ना आमच्या कडेन तो कितलो
रिएक्ट आमच्या कडेन उलयना नाल्यार आमच्या टचान ना आमी सीईसीन आपले मेसेज घालता तेका तो रिप्लाय करिना सो आमी फाल्यां कितें आहा तें पळयतले आनी तुमकां एक सांगता परते 2027 आनी थोडे दीस उरला सगळें चित्र कितें आसा तें क्लियर जातलें टायम वील स्पीक थोडे गजाली टायमाचेर सोडपाचे आनी टायम कितें आहा पळय तो कळटलो तेन्ना सगळें डॉट्स कनेक्ट आरजी फॉर्म जावच्या पयलीं सुद्दां तुमचो ग्रुप आशिल्लो तेन्नाच्यान बरोबर आशिल्लो आमी जेन्ना आतां परत बरोबर येवपाक शक्यता आसा काय ना पळय शक्यता कितें आसा तें उलयल्या शिवाय जावपाचें ना तेका लागून तो सीईसीक जर येना जाल्यार आमी चिंतले की आतां फायनल सॉल्व करपाक आमी वांगडा बसपाचें उलोवपाचें तूं वांगडा येवपाक जर एंटी पार्टी एलिमेंट जेंच्यांनी केला तेंकां जर तो सायडीक दवरता तेंची सायको लिगल एडवायजरांची एडवायस जर तो घेयना जाल्यार आमकां विरेश वांगडा काम करपाक कसलोच प्रॉब्लम ना जे आमी हेच्या पयलीं केला आमकां फुडेंय प्रॉब्लम ना बट पार्टी डिवायड करप पार्टी टेक ओवर करप पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता तेंच्या वांगडा असोसिएट जावप थोडे एक्टिविस्ट जे पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता जेंच्यांनी पार्टीचे रजिस्ट्रेशन बंद करपाक काम केल्ले तेंच्या वांगडा असोसिएट जावप हे आमकां मान्य ना सो थोडी आमची कंडिशन विरेश काँग्रेसीन वयता म्हणून रिमोज आहा सात आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सात आंध्रेचे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या संपर्कान हांवूय आहा तेणी म्हणलां कितें ह्या थोड्या दिसांनी जावपाचें आहा म्हणून तुमकां खबर आहा पळय हीच गजाल जुलियस हे तुमकां परते सांगता काल जे नांव घेतलेले प्लीज आयका इम्पॉर्टंट की काल जे नांव घेतलेले मयूर आर्सेकराचें तेका तो जुलियस एका मेळ्ळो चिमलाचे प्रोटेस्टाक तेन्ना तेणी प्रेसिडेंटाक सांगलें आनी तेणी हें सांगलें की विरेशाक आमी हें उतरां तेजी जुलियसाची आमी विरेशाक कित्याक तेन्ना म्हाका मयुरान आपोवन येलो थंय बाबा यो मनोज तुजें कितें आहा तें हांगा सेटल कर पळय मागीर जालो अशें जावपाक जायना म्हणून हांव जुलियसा कडेन त्या मिटिंगेक हांव जुलियसा कडेन उलयलां ना तेणी खंयच्याय चर्चीन येवचो ना देवळान येवचो सांगता की हांव उलोवंक ना म्हणून हांव ते कडेन उलयलां तेन्ना तेच्या पयलीं तो कितें सांगता की आमी विरेशाक सांगला जर तुका आर्जीन जर त्रास जाता आनी आर्जीचे जर आमकां दिसता की जायना म्हणून जाल्यार तूं काँग्रेसीन वच म्हणून आमी सगळ्या ब्लॉकान आनी स्टाफान तेका सांगला म्हणून हें जुलियसान मयूर आर्सेकराक तोंडार सांगला आनी सेम गजाल डिट्टो वर्ड टू वर्ड आमी विरेशाक विचारला की विरेश असो असो तुजो तो जुलियस उलयता हेच्या बद्दल आमकां क्लॅरिफिकेशन दी तेन्ना विरेशान आमकां एक क्लॅरिफिकेशन इतलें दिलें हेचेर तो काँग्रेस कितें वयता की तें क्लॅरिफिकेशन आमकां दिवंक ना आमकां इतलें क्लॅरिफिकेशन दिलें की जुलियस जे उलयता तेका लोक विचारता म्हणून तो उलयता आतां कोण लोक कितें तें आमकां खबर ना पूण लोक तेका विचारता म्हणून तेणी विचारले आसतले म्हणून तेणी डिफेंड केलें पूण काँग्रेसचे आमी कितें वयता काय ना जशें जुलियसान उलयलें तें आमी तेका डायरेक्ट प्रश्न तोंडार केल्लो जेचो रिप्लाय आमकां मेळोंक ओके मनोज तुवें आतां 5 मेंबर्स कमिटी काडली ती फकत तुका क्रिटिसिजम येता म्हणून काडली ना तुका डिसरिस्पेक्ट करता इट इज नॉट अबाउट दॅट आयज थंयसर ब्लॉक आरजी सेपरेट आनी विरेश सेपरेट हे नॅरेटिव्ह जातालो लास्ट 2 वर्सां ही फकत सात आंध्रेनूच जाता वा दुसऱ्या हितून जाता सात आंध्रेनूच जातालें चड आनी जेचे आमी डिस्कशन विरेशा कडेन डायरेक्ट करताले आनी सात आंध्रेन जाताले रिजन कित्याक तेचो म्हणजे थंय आरजीचो एमएलए जिखून येयला आनी त्या भुरग्यांक दिसता की आरजी शिवाय आमी जिखला म्हणजे आरजीचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना हे त्या भुरग्यांनी 5 मेंबर कमिटी कडेन डायरेक्ट सांगले की विरेशाक आमी जिखले जेन्ना आमच्या सेबीन विचारले तेंकां की आमचे पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना विरेशाक जिखोवपाक तेन्ना तेंच्यान सांगलें काय ना तुमचे जर कॉन्ट्रिब्युशन आसल्यार तुमी कित्याक जिखोवंक ना काय म्हणून ऑल गोवा दुसरे कडेन आरजी मेंबर कित्याक जिखोवंक ना म्हणजे आनी हें सांगलें की आमकां विरेशाक फुडें जिखोवपाक आरजेची आमकां गरज ना सो ह्या आधी तुका बारीक पळयत जाल्यार सात आंध्रेन दोनूय जिल्ल्याचे सीट इलेक्ट जाल्या सो आनी कित्याक दुसरे कडेन कित्याक जावना आरजीचे जरी तो सात आंध्रेन जो राज्य डायरेक्ट इलेक्ट एक लक्षांत दवर तो एक आमदार आसा आमदार निवडून येयला आमदारा कडेन सत्ता आसा आमदारा कडेन पावर आसा आमदारा कडेन फंड येता वर्साक 2.5 कोटी आमदाराक फंड येता डेव्हलपमेंटल कामां करपाक मागीर तूं देवळाची कर कम्युनिटी कर मोसुंडे कर मागीर आनी कितें कर मागीर कपेलाक हें दी त्यो देवळाक हें दी आनी कितें दी गांवांत दी आनी आयक म्हाजें सो तेन्ना जेन्ना तुका एक पर्पज फंड मेळटा आमदाराक काम करपाक डेव्हलपमेंटल काम करपाक तेन्ना आमदाराच्या कामाचेर काम पळोवन लोकां कडेन कनेक्शन जाता लोक हॅपी जाता म्हणून लोक वोट मारता जे पावर दुसऱ्या मेंबरां कडेन ना आमकां पॅम्पलेट प्रिंट करतले जाल्यार आमकां लोकां कडेन पांयां पडचें पडटा आमी लोकांक एक च्या सुद्दां दिवपाक शकना देवळान जर फाल्यां आमकां सांगलें आमकां CCTV घालून दी आमी दिवपाक शकना फाल्यां जर सांगलें मोसुंडी सारकी कर म्हणल्यार आमी दिवपाक शकना फाल्यां जर सांगलें उदकाची टाकी बांदून दी म्हटल्यार आमी दिवपाक शकना हे सगळे कन्स्ट्रेन आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक आसा आमदाराक
स्टाफ मेळटा, आमदाराक फुल टाइम स्टाफ मेळटा तेजें काम करपाक, जी प्रिविलेज बाकीच्या भुरग्यांक ना लोकां कडेन पावपाक. त्या भुरग्यांक कामा वयल्यान येवन सांजचे रातचे लोकां कडेन वयचें पडटा नाल्यार आयतारचे वयचें पडटा. सो हे सगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स बाकीच्या भुरग्यांक आसा, तेका लागून आमदाराक जिखपाक इजी फक्त तो सांतांद्रेचे झडपी ना आणि दोन्ही झडपी सांताक्रुजाचो झडपी हांव ते लक्ष मॅक्झिमम सांगनाका कित्याक हांव सांताक्रुजान आमी 8,000 वोट 8,500 वोटींग जाता आमी कॅम्पेनिंग केला. ते सायडीन जो परमय आहा तर ते उलयतात अशें म्हणनाका ती व्हडली सांतांद्रेक लागूनच जिखला अशें ना. बीजेपीनी सपोर्ट केला आरजीचे हेजेर जिखला ते आरजी सिंबलाचेर जिखला पार्टीच्या नावाचेर पार्टीच्या कामाचेर जिखला ते. ओके तुवें आतां म्हटलें आमी देवळांक डोनेशन दिलां, तुज्या नोटाचेर खंयच्याच चर्चेक देवळाक डोनेशन दिलेलें? डोनेशन म्हणना रे, आरजीक जेन्ना फंड येता तेन्ना खंयच्या देवळाक कितें तो दिवपाक शकता, एमएलए फंड काम करपाक शकता, कोणाचे पेमेंट करपाक शकता, कोणाक जनरेटर दिवपाक शकता, कोणाक सीसीटीव्ही दिवपाक शकता, कोणाक दुकान घालपाक शकता. हे सगळीं कामां जाल्या न्हू आमदाराच्या. आमदार हो पक्षापेक्षा व्हडलो न्ही, सो आमदारान आपले 2 झेडपी तुज्याय मदतीन हाडले तर कितें, पूण तुमी पक्ष संघटना म्हणून फेल जाले अशें दिसना तुमकां? तुमचो पक्ष वाडोवपाक, तुमचे एक आमदाराचे ते 2 सोडून एक बाकी कडेन हाडपाक तुमचे खंयच पक्षाचे वावर कांयच जायना अशें जालें ना? अशेंच आमकां हेच्याय पयलीं म्हणटाले की 2022 जो पालावलो म्हणून, पूण तेच वोट शेअर रिटेन आमी लास्ट मुमेंट काँग्रेसीन डीच करून पासून आमी लास्ट मुमेंटाचेर कॅन्डिडेट घालून 10% वोट शेअर फक्त 30 सिटां 20 सिटां सोडून आमी 10% वोट शेअर दवरलो. जो उजो पालावलो म्हणटालो, जो कोणाक दिसताना पळय तेन्ना नी वारले तेन्ना त्या लेवलचें काम चलतालें. आतां भुरग्यांक आरजी कितें तें सांगपाक दारान भोंवपाची गरज, आतां दुसऱ्या लेवलचें काम चलता. पयलींच्या भशेन करपाक जाय. आतां आमचे प्रोटेस्ट चलता ते व्हडले प्रोटेस्ट चलता, बारीक प्रोटेस्ट आमी करिना. सो ह्या लेवलाचेर आमचें काम चलता आनी तें काम आमचें चालू आसा. 27 इलेक्शन जातलें पळय, कितले कॅन्डिडेट रेडी आहा? पळय कॅन्डिडेट कितें रेडी आसा, कितें आहा हें सगळें ब्लॉक केल्लें आसा. तेका आजून खूब टायम आसा, खूब भरपूर 6 म्हयने उरला तेका. आमी जें काम म्हणून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर जें काम आमी करता पळय तें कित्याक करता, कित्याक आमी भुरग्यां कडेन मिटींग कित्याक घेता की आमी जर खंयसर आमची एनर्जी ह्या फावट घालतले जाल्यार आमकां आमची ताकद घालपाक जाय, आमकां आमचे रिसोर्सीस घालपाक जाय. कित्याक आरजी कडेन रिसोर्सीस कमी आसा आनी ते वेस्ट वचपाक जायना. हेका लागून आमी भुरग्यांक इन्वेस्टमेंट करता. आयच्या तुमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी काँग्रेसीक जिती केली कशी दिसना आनी तूं आतां विजयाकूय सर्टिफिकेट दिले, सो विजयाकूय जितो कितें म्हणून जिती बरो करता? परफॉर्मन्स विजयाचो असेंब्लीन परफॉर्मन्स बरो जाता हे कोणूच डिनाय करपाक शकना. हांव पर्सनली एज अ तो एक लेजिस्लेटर हांवूय असेंब्लीन तेजे परफॉर्मन्स पळयता. मागीर ते कशें कितें तो कित्याक करता, कशें करता, बॅकग्रावंड कितें म्हाका पडलेलो ना. बट वेन इट कम्स टू परफॉर्मन्स तो त्या सब्जेक्टाचेर उलयता, त्या सब्जेक्टाचेर अभ्यास करता, त्या सब्जेक्टाचे विशय तो मांडटा. फाल्यां आमचें पर्सनल कितें आसो बट एज अ लेजिस्लेटर तो सदांच थंय टॉप आसता आनी तो तें काम करता. आमचो आमदार फर्स्ट टाइम एमएलए. विजयाक कितली वर्सां जाली असेंब्ली? विजयाचो फर्स्ट टाइम वयलो परफॉर्मन्स आनी तेच्या पेक्षा प्रत्येक जाण तोच लेवल कमिटमेंट दिवपाक शकना. म्हणून आमी आमदाराक सांगताले की तूं असेंब्लीच्या पयलीं 1 म्हयनो कॉन्स्टिट्युएन्सी नोटीस मारकी आपूण आसचो ना. असेंब्लीच्या पयलीं असेंब्लीच्या टायमार जेन्ना तूं केन्ना परफॉर्म करपाक शकता, जेन्ना तूं अभ्यास करता तेन्नाच. तूं विदाउट अभ्यास जर अभ्यास तो एग्जाम आन्सर करपाक गेल्यार केन्ना आन्सर करपाक कित्याक हितून खूब भितरले डेटा आसता, रिसर्च आसता, लोकांक मेळचें पडटा, बसचें पडटा टीमी वांगडा. सो हो टायम दिवपाक जाय आनी तुमी असेंब्लीक तेणी कसले एक्सेल गेला. तूं टोटली करेक्ट. तूं कितें सांगता पळय तुवें टायम घेवंक जाय, भोंवपाक जाय सगळें. तें म्हटलें तोय अजय ताका सांगतालो. सो यू मीन टू से दॅट तुज्या आमदाराक कांयच सारकी खबर आसना. अरे बाबा विजय आयज काय कशी विजय आयज जशें विजयाची टीम ना, विजय सगळें आपूण शिकता. आयज खंयचोय आमदार आसा तेच्या फाटल्यान एक टीम आसता. आतां युरी आलेमो आसा तेच्या फाटल्यान 10 जाणांची टीम आसतली जी ताका घेवन बसता. विजयाच्या फाटल्यान 10 जाणांची टीम आसतली जी काम करता. फाल्यां आमच्या आमदारा फाटल्यान एक टीम आसतली जी काम करता. प्रत्येक आमदाराची टीम आसता जी ताका
ट्रेन करता, तेका दिता, रिसर्च करता, तेका समजयता, सांगता. आमदार स्वता थोडे मिटींग घेता, स्वता अंडरस्टँड करता. सगळें क्युम्युलेटिव्ह काम आसता. असेंब्ली नॉट वन मॅन शो. आमदार फक्त थंय वचून उलयता आनी आपलें हें मांडटा. हे लक्षात दवरा तुम्ही. नॉट वन मॅन शो. हांव स्वता बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी. 18 वर्सां म्हाका प्रॅक्टिसींग कंपनी सेक्रेटरी म्हणून हें आसा. पंचायत राज हांव 4-5 वर्स शिकला. बजेट हेतून हें सगळें म्हाका कळटा. त्या फिल्डान हांव तेका सपोर्ट करता. तशेंच आमचे दुसरे मेंबर्स आसा तेका सपोर्ट. हितून रोंग कितें आहा? हितून आमदाराचो फेलियर जायना. आमदाराचे परफॉर्मन्स आमी इम्प्रूव करता. आमदार फर्स्ट टायम तेका जितलें कळटा तो करता, बट तेका इम्प्रूव करपाक आमी हे जे आमची प्रोफेशनल नॉलेज पळय तूं म्हणटा की आमदार फेल जालो. फेल जालो करेक्शन करता. कमी पडलो तो कमी पडलो. नंबर वन कमी म्हणून अपग्रेड करता म्हणला. नंबर वन जावपाक कमी पडलो. नंबर वन असेंब्ली नंबर वन. हांव इतलेंच सांगता की म्हाका माझ्या आमदाराचे परफॉर्मन्स हे नंबर वन जाय, जे अजून मेरेन नंबर वन जाल्ले ना. बिकॉज तेणे आनी टायम दिवपाची गरज आसा. विरेशाक इतलेंच सांगता, जेन्ना विरेश टायम दिता असेंब्ली, जेन्ना तो बसता घेवन तेन्ना तो 100% परफॉर्म करता. आमी तेका सांगला. पूण तेणे फक्त जो केन्नाय टायम दिना पळय, जेन्ना तो कॉन्स्टिट्युएन्सी उरता कामाक लागून, नाजाल्यार आनी कितें फंक्शनां आसता तेन्नाच तो थंय कमी पडटा. आनी काय कंटिन्यू करता. तो आमदार म्हणून नंबर वन जावंक पावलो ना आनी तूं प्रेसिडेंट म्हणून पार्टीचो नंबर वन जावंक पावलो ना हें एग्री करता. बिकॉज आयज पार्टी फुटली. पळय आमदाराक सामको हांगा प्रेसिडेंट नंबर वन जावप, नंबर 2 जावप हे रँक प्रेसिडेंटाक नासता. आमदाराचे आमी आमदार नंबर वन म्हणून आमी आमदाराचे परफॉर्मन्स इन द असेंब्ली नंबर वन. तशें तुजे परफॉर्मन्स कमी पडले काय म्हणटा आयज पार्टी पळय माझे गोंयकार आयज टेन्शनान आहा. तुमच्या विशयान गोंयकार टेन्शनान आहा. सो तू काय हें तुजें आयज सगळ्यांचे टेन्शन गेले. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन टेन्शन गेले. आयच्यान आमकां फोनूय येवचे ना, मेसेजी पयलीं भरले. तुका रँकिंग कितली जाय सगळ्यांचे टेन्शन गेले. एज अ प्रेसिडेंट तुका रँकिंग कितली जाता? एज अ प्रेसिडेंट तुका रँकिंग कितली जाता? माझी रँकिंग हांव दिवपाक शकना. माझी रँकिंग हे फाटल्यान भुरगे बोल्ला ते दितले, सीईसी दितले, बाकीचे ब्लॉक कमिटी आहा ते दितले. आनी जेन्ना फुडलो एजीएम जातलो पळय, हे जनरल बॉडी मिटींग जातले पळय, तेन्ना माझे कितें रँकिंग आहा ते जीवन एका टायमार तुम्ही विजय भाड्याचो बैल म्हणिल्लो, फाटी तुवें ताचे हात धरले आनी आतां तूं ताका प्रेज करता. सो हेच्या फुडें तुमी विजय प्रेज केला हे लक्षात दवर. हे प्रेज कितें केला? असेंब्लीचे परफॉर्मन्स, तेचो अभ्यास करपाची वृत्ती ती प्रेज केला. कितें मातशें देखून उलयलें न्हू, प्रेजींग न्हू तो सांगता पळय तो 100% असेंब्लीचे परफॉर्मन्स कोण प्रेज कित्याक आमी कित्याक फुडें उलयतले? प्रेज आमी विदेशाकडे डायरेक्ट उलयता. हेच्या फुडें तुमी गोवा फॉर्वडाचो हात धरून फुडें वयतले ते मागीर फुडलें कितें अलायन्साचें पळय ते अजून टॉक चालू जावना. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स आसा. तेंचे सगळे टॉक जाता ते लास्ट इलेक्शनाच्या कोड लागच्या पयलीं 1 म्हयनो. सो आतां आमी उलोवन कितें फायदो? ते 1 म्हयन्याक विदाउट एजीएम तुमी ते दिले पळय सीईसी, विदाउट एजीएम करूंक शकता. फायनान्शियल ऑडिट बी परत सांगता हे आयका एजीएमाचेर मातशें सगळें आयका तुमचें कन्फ्युजन आहा. इलेक्शन कमिशनाक तुम्ही रिपोर्ट दिला फायनान्शियल विदाउट एजीएम. एन्युअल जनरल मीटिंग आसता पळय ती पॉलिटिकल पार्टीक प्रोविजन तशें ना घेवपाक जाय म्हणून. आमचे अकाउंट्स आमी जेन्ना ड्यू आसता पळय इन्कम टॅक्साक फायल करता आनी ईसीआक फायल करता. ते ऑफिस बेरर सायन मारता, आमचो ऑडिट करता. हांव पर्सनली ट्रेजरर म्हणून ते हांव मॅनेज करता. मागीर एक कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट आसता. कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट अंडर 29C करचें पडटा. म्हणजे 20,000 वयर जे डोनेशन दिता पळय ते फायल करचें पडटा. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता पळय तेन्ना इलेक्शन रिपोर्ट दिवचे पडटा. हे सगळे दिल्यारूच तुजे पार्टी रिकॉग्नायज जाता आनी कंटिन्युअस करता. आमी हे सगळे केला, तेजे एक्नॉलेजमेंट आमचे कडेन आसा. एन्युअल जनरल मिटिंगेचे कॉन्सेप्ट पार्टीन ना आनी तेजे प्रोविजनूय ना, कंप्लीट करता प्रोविजनूय ना. दुसरे गजाल आमची आसा ती जनरल बॉडी मिटींग. ती जनरल बॉडी मिटींगेचे उदक आमी सांगला टर्म सोंपतकीर आमची जी जनरल बॉडी मिटींग घेतली तेजे मिनीट आनी तेजे नेक्स्ट इलेक्शन डेट सुद्दां आमी इलेक्शन कमिशनाक दिला. आतां जर आमी हे तिनूय रिपोर्ट्स फायल करूंक नासले
कित्याक हे जर फायल केल्यारूच तुका डोनेशन जे मेळटा कितें फंड्स मेळटा ताका तुका इन्कम टॅक्स एक्झम्पशन मेळटा, ना जाल्यार तुका एक्झम्पशन मेळना आनी तुजें डिरजिस्टर जाता. आतां गोवा स्वराज पार्टी, गोवा विकास पार्टी, सत्तरी युवा मोर्चा, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही गेल्या वर्सा डिलिस्टेड जाला. रिजन कित्याक? गेल्या वर्सा रिजन कित्याक? कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट फायल करूं ना आनी फायनान्शियल स्टेटमेंट्स फायल करूं ना. जर आमी 2022च्यान आतां 25 पर्यंत हे करूंक नासले जाल्यार ऑटोमॅटीक आमची डिरजिस्टर जातली आनी ती डिरजिस्टर जावंक ना. आमचो सिंबल वयल्यान झॅडपीक सुद्दां आमकां आतां सिंबल मेळ्ळो. आनी तो बॉल जो आसलो सिंबल बॉल तो पंचायत राज एक्टांतून काडलेलो आसा. आतां हे जायना. आनी 24 आमची रिकॉग्नायज्ड पार्टी जाल्ली आसा. सो एजीएम कॉन्सेप्ट म्हाका तरी दिसना खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी एजीएम घेता. एजीएम घेयना, जनरल बॉडी मिटींग घेता आनी ते मिटींगेन सगळे जाता आनी अकाउंट्स हे सगळे आमी मदीं चर्चा जाली की तूं अध्यक्ष आता किंवा तूं आमदारा कडेन जो फंड येता तो तुमी तेज्या कडल्यान मागता पार्टे खातीर असो एक चर्चा आसली. तेजेर कितें म्हणटा? कारण ताका जो वर्साक फंड येता तो तुमी ताका इवन ताचो पेमेंट आसा तो तुवें पार्टे खातीर यूज करचो असो तुमी तेजेर दबाव हाडटा पूण अशी चर्चा जाली. तेजेर कितें म्हणणें? पळय आमदार 2000 आयका हे सगळे प्लीज आनी कोण व्ह्युअर्स आहा तांकांय सांगता हे इम्पॉर्टंट गजाल आसा. हांगा तो एक सीएस बसला जो लाखांनी जोडपाक शकता, एमएससी होल्डर बसला जो लाखांनी जोडपाक शकता, बँकर आसा जेणी VRS घेतला एट द एज ऑफ 27 हांगा बेश्टे भुरगे बसोंक ना, बेकार अनपड भुरगे बसोंक ना. सो आयका कितें सांगता. 2022 ते 23 पर्यंत जानेवारी विरेश बोरकार हो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा. 2023 अराउंड जुलय आमी ECS म्हणून चालू केले डोनेशन मेळोवपाक. 100 रुपया कोण दिताले, 200 रुपया दिताले. सो 2023च्यान आमदार 10,000 पार्टीक दिवपाक लागलो ECS म्हयन्याक ECS. आनी आमी जाय तेन्ना ते घालताले, केन्ना एक सेटलमेंट डेट घालताले. मागीर असेंब्लीन एक नवें प्रोविजन येयलें की ऑक्टोबर 2024 की 2 स्टाफ तुका घेवपाक मेळटा आमदाराक एक्स्ट्रा आसा तितून एक्स्ट्रा आनी तेजी हाय स्केल आसली मातशी आनी 35,000 2 स्टाफ मेळटाले. सो आमी कितें सांगलें 2022 ते 24 पर्यंत आमचो ऑफिसाचो रेंट आसलो 40,000. मागीर तो 2024 70,000 जाला आतां रेंट. मागीर सगळे ऑफिस स्टाफ आहा आमचे ते धरून सगळे इलेक्ट्रिसिटी मागीर आमचे इंटरनेट कनेक्शन अराउंड 1,80,000 आमकां मंथली चार्जीस आहा पार्टी चलोवपाक, इलेक्शन चलोवपाक न्हू, पार्टी फंक्शन करपाक. 500 स्टाफ आसा. सो आमी कितें सांगलें की पार्टी विरेशान जे नवे 2 स्टाफाचे कितें पेमेंट येता पळय ते आमचे 2 स्टाफांक दिवपाचे पार्टीक. एज तूं पार्टीचो MLA म्हणून आमकां तुका ऑलरेडी स्वता स्टाफ आसा हे एक्स्ट्रा मेळटा आमकां दिवपाचे. सो 35,000 आमचे स्टाफ आहा पळय तांकां मेळटाले आनी तेजे स्टाफ आसले ते कंप्लीट जावना. तेजे स्टाफ आहा ते सोडून जुलियसाक तेणी टर्मिनेट केल्लो आनी एक स्टाफाक तेणी टर्मिनेट केल्लो. सो 2 स्टाफ ताका आनीक एक्स्ट्रा घेवपाक चान्स आसलो विरेशाक त्या एक्झिस्टींग सॅलरीच्यान. सो मागीर ते फंड्स जे आमी सॅलरी आहा ती सॅलरी धरताले आनी थोडो उरलेलो फंड्स आहा ते पार्टी ऑफिस एक्सपेन्सिसाक दिताले अराउंड 20,000 आनी 17 अराउंड 35,000 ते पार्टीक दिताले आनी उरलेले ते तेजी सॅलरी दिताले स्टाफ तशें. सो जे एक आतां नेरेटिव्ह सेट सर्क्युलेट जाता एक फेक पोस्टरी सर्क्युलेट की विरेश 1 लाख मनोजाक दितालो. विरेश आपल्या अकाउंटांच्यान फक्त पार्टीक 10,000 दिला आनी एकूचदां तेणी इलेक्शन टायमार डोनेशन 40,000 दिला. बाकीचो फंड्स जो येता विरेश आपल्या ओन फंडाच्यान दिना. तो असेंब्लीचो फंड येता पळय तितूनच्यान आमच्या स्टाफांक येता आनी तो जेन्ना आमी जुलियसाचेर एक्शन घेतला तेन्नाच्यान तेणी ते बंद केला. आतां 10,000 ते ECS आसा तेवूय आमी बंद केला. कित्याक एक लोकांक सांगपाक सोदता आमदारान आमकां एक मेल धाडली जेन्ना आमी त्या क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिली तेन्नाच आमकां आमदारान मेल धाडली की आपूण पार्टीक 1 लाख दिता. केन्नाच्यान दिता ते आमकां खबर ना, तेजो म्हाका हिशोब जाय. हिशोब विचारलो तेणी. सो आमी ताका सांगलें बाबा एज पर पार्टी रिकॉर्ड्स 1 लाख जायना, तूं 10,000 दिता आनी ते सुद्दां असेंब्लीचे मेळटा ते धरून 70,000 80 जाता. सो तूं केन्ना 1 लाख दिला म्हटला, केन्नाच्यान दिला म्हटला. कित्याक 2021 नोव्हेंबरान पार्टी रजिस्टर जाली तेन्ना पर्यंत जानेवारी 23 पर्यंत तूंच प्रेसिडेंट आहा. सो खंयचो तूं फंड मागता? प्रेसिडेंट आसा तो फंड मागता, आतांचो फंड मागता तो 1 लाखाचो ब्रेकअप दी म्हटलें. तेणी ते दिवंक ना. आमी परत रिमांयडर सांगलें ताका बाबा 1 लाख दिला तुका आपूण
रेडी आहा तुका सांगपाक आमी एक्सप्लेन करपाक तेव्हा सांगल्यार ते मिटिंगेक येवं सांगले मिटिंगेकूय येवंक ना सो आयज आमी ऑफिशियली आमचे सीएसी कमिटी मिटिंगेन 1 लाखाचो आमदार कितलो दिता पळय पर मंथ फ्रॉम 2022 तेजो हिशोब आनी तेजे कॉन्ट्रिब्युशन सगळे हांकां जे सीएसी बॉडी आहा तांकां दिल्ल्या आमदार कडेन मागता की आतां तुवें हांगा ऑफिसान येवपाचें आनी तुजो कितें हिशोब आहा ते घेवपाचे तुजे मिनिट्स आहा ते कितें ते घेवपाचे आनी पळोवपाचें तुका कसली भिरांत हांगा ऑफिस आमी कितें केलां तुजें आमचे फोन घेयना तूं आमचे मॅसेजीस करना तूं सीएसी मिटिंगेक हें करना आनी तुका हिशोबूय जाय म्हणटा मेलारूच जाय म्हणटा मेलारूच मिनिट्स जाय म्हणटा अशें चलना सो ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता की तो फक्त आमकां 10,000 दितालो ते आतां आमी स्टॉप केल्ले आसा आमी कशें ना कशें आमी आमचे फुडले पार्टी चलोवपाचे तेजेर आमी डिसायडूय केल्ले आसा फाल्यांचे वेळसा दिताले पळय स्टाफाक ते केन्ना बंद केले ते आतां जुलियाचे कितके म्हयने गेल्या म्हयन्यात अजय आमकां सांगच्यानी बंद केले अजय एब्रॉडाच्यान तुमकां फंड येताले एब्रॉडाच्यान फंड येताले तेजे कितें तुमी क्लॅरिफिकेशन दिला तुम्ही आता 10,000 दिताले ते तुम्ही डिसिजन घेतला ते आमी ते ईसीएस कशें आसता ईसीएस व्हॉलंटियर जेन्ना दिता तेन्ना आमकां ते बँकेक दिवचे पडटा कोणाचे कट करपाचे या तेजे ते पिरियड दितले 5 इयर्स तेजे आमी ते दिवंक घालचे ना पळय टीसीएस म्हणल्यार कितें ती इलेक्ट्रॉनिक फॅसिलिटी म्हणल्यार आमी एक ती मेथड यूज केल्या की म्हाजे आतां 200 रुपया वयता एवरी मंथ माझ्या बायलेचे 200 रुपया वयता अशेंच 200 100 बरोबर 35,000 जाताले एवरी मंथ आनी इतले वर्सां पार्टी त्या 35,000चेर कशी करून चलताली तितून आमदारान 10,000चे फॉर्म भरून दिले की आपूण मंथली 10,000 दिता म्हणून सो आतां त्यांनी आमचे स्टॉप केला म्हणजे असेंब्लीचे तो आम्ही स्टॉप केला पार्टीने की आम्ही 10,000 तुझ्यान घेयना कित्याक तू हिशोब मागता तर तुका तो किशे हिशोब दिवपाक जाय आमचे सगळे फायल जाल्ले आसा सगळे रिटर्न्स आसा इन्कम टॅक्स हेवूय सांगता इन्कम टॅक्स आमचो जो हिंगा आसा इट्री स्टार बिल्डिंग आसा थंयसर इन्कम टॅक्स इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आहा तेंचोय आमकां समन्स येयलो की तुमचे डोनेशन्स आहा ते मोर दॅन 20,000 ते कितें आमकां सांगा म्हणे कितें ते आमी इलेक्शन कमिशनाक सांगलेले ते तेंची इन्क्वायरी येयली सो ते समन्स आमी 2 समन्स येयले आमी ते इन्क्वायरी अटेंड केली आनी तो समन्स मागीर तो हे जालो कितें म्हणटा ते क्लियर जालो सो हे सुद्दां इतले सुद्दां आसतना इन्कम टॅक्सान आमकां बेनिफीट मेळटा आमकां डिमांड ना म्हणजे जे आमी इन्कम टॅक्साक फायल केला ते आमकां डोनेशन येता ते आमकां फुल्ली एक्झॅम्प्टेड कित्याक ते डोनेशन आहा ते वॉलंटरी डोनेशन जेन्ना तूं कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट फायल करता अकाउंट्स एक्सपेंडिचर फायल करता आनी अकाउंट्स आनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फायल करता तुका ते बेनिफीट मेळटा एज पर इन्कम टॅक्स आनी कोण डोनर दिता पळय ताका अंडर 80Gच्या अंडर ते पर्सनल ताका मेळटा आनी कोण कडल्यान रिसिप्ट मागता तेन्ना दिता म्हाका दिसता की पार्टी बद्दल पार्टी कशी चलता हे फर्स्ट टाइम तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या हिस्ट्रीन करियरान लायफान फर्स्ट टाइम आयकला आसतले की पार्टीचे इंटरनल कित्याक खंयच्या पार्टीक इतले कोण कोणाक एक्सप्लेन करिना आनी कोण कोणाक एंटरटेन करिना पूण आमची पार्टी चलता लोकांचेर पूण आमकां दिसलें की हे सगळे तुमकांय नॉलेज दिवपाची सो दॅट फाल्यां जर तुमकां पॉलिटिकल पार्टी करपाक जाय एक्स्ट्रा केला आमी जशें की बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स घेताले तशें आमी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स घेयना आमी कॉर्पोरेट फंडिंग घेयना फक्त ईसीएस आनी केन्ना इलेक्शनाक कोण इंडिविज्युअल डोनर ते फॉरेन फंडिंग आहा तेका FCRA लागता आमी FCRA आमकां परमिशन ना आमी ते घेवंक शकना फॉरेन फंडिंग आतां सद्या आमकां कांयच ना पयलीं जे येताले ते 2022 ते ऑलरेडी सांगलेले आसा ते कशे फंड येताले कितें येताले ते सांगलेले आसा आतां तेन्नाचे आतां पर्यंत फॉरेन फंडिंग कांयच ना आनी डायरेक्ट फॉरेनर एक आमच्या पार्टीन अकाउंटान घालूंक मेळना ते ऑटोमॅटीक ते बँक आहा ते आमची आता इतलें जाला पळय लोक तुमच्या कडल्यान अपेक्षा तुम्ही जातले तुम्ही जावपाक जाय आमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागता की फाल्यां विदेशाक येवचो हो जो विशय आसा तो सॉल्व करचो आनी करतले आनी फोन मारता तुमी ताका एक्स्ट्रा बीन फोन मारतले यो म्हण फाल्यां बीन तुमी म्हणलेले की हय मात तुमचे कडल्यान विदेशाक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जावची विदेशाक तो विचारिता
एकूच एका दिवसाक. ती म्हणले की पॉलिटिकल पार्टी जावची पण फ्रेंड्स आशिल्ली म्हणून तुमच्या फ्रेंडशिप उरल्याची दिसता. पळय मदीं डिफरन्सीस जाले म्हणून ती फ्रेंडशीप तुटले अशें ना. मदीं मिसअंडरस्टँडिंग जावपाक शकता, कोण तरी ब्रेन वॉश करपाक शकता. आमकां तरी दिसता तेजो ब्रेन वॉश जाला म्हणून, पूण देवा कडेन इतलेंच मागता की तेजो जो ब्रेन वॉश जाला तितूंतल्यान तो भायर येवचो, फाल्यां येवन आमकां मेळचो आणि हें कितें फुडें आसा रेवोल्युशन तें फुडें आमी वांगडा मेळोन व्हरचें. मनोज एक लायव्ह फोन मार मरे विरेश. हय कळटलें क्लॅरिफिकेशन कळटलें कितें पळयलें उकलता काय ना पळय. सांगता आता मी प्रेस एक लायव्ह फोन मार जगात पडून दी मरे. आम्ही फाल्यां आता एक प्रेस मीट आउट करू डेट फाल्यांची डेट आणि एक्झॅक्ट टाइम सांगतले. आम्ही रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की तेणी तो सायलन्स आणि पीस आहा तो तोडचो आणि ताका जर दिसता की सायक्लोन घेवन येवपाक जाय सायक्लोनूय तेणी घेवन येवपाचो आमी रेडी आहा. पण हितून गमना की तुमचो डायवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कहो तुम्ही उलयता त्या प्रमाणे कंप्लीट फाल्यां ते पळय कितें आहा तें आमी तुमकां आमचे पार्टीचे सीईसी बॉडी जी मेन एपेक्स बॉडी आहा तेजे कितें डिसिजन आहा तें सांगलेलें आहा. आतां विरेशान येवन ते सगळें कितें आहा तें सॉल्व करपाचें. बाकी सगळें कितें आहा तें क्रिस्टल क्लियर. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी इतल्या क्लियर कोणा फुड्यान हें दवरिना. आमी सगळें आसा तें ना तें सगळें ट्रान्सपरंटली सगळें फुड्यान तुमच्या दवरलेलें आहा. ओके बरें थँक्यू.